बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्गीच्या बापा, ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा. जेजू क्रिस्ता, तुका ह्या वेळा खातीर आर्ग आनी महिमा. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा. सगल्यांचे उत्मीक कान तूं ह्या वेळार ओपन करता आनी उत्मीक दोळे तूं तेंचे ओपन करता आनी तेंच्या काळीज जी जावन आसा बरी माती, हे देवाचे उतर तेंच्या काळजान ते घेतात म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू तुजें उतर म्हणटा, ज्या जाग्याचेर दोगा तेगा म्हाज्या नांवान एकठांय जाल्यार थंयचो राव आसा. आनी तूं ह्या वेळार हांगर आसाय, तुज्या आंज बडवे हांगर आसा. पवित्र आत्मा आमच्या भितून आसा आनी हो आतां आमकां उत्साहिता. आनी पवित्र आत्म्या तूं आतां म्हाज्या ताळ्याचेर ताबो घे. म्हाजी उतरां न्हू पूण ती तुजी उतरां जावन, म्हाजें जाणवाय न्हू पूण तुजी जाणवाय जावन. आनी ह्या देवाचें उतर आमच्या काळजान जुगतलें म्हणून तुका पयल्याच आर्ग आनी महिमा दिता. ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. तुमकां आयको येता तुमचो? प्रेज गॉड. बाब भयणानो, पयलीं एक टेस्टमनी तुमकां सांगता कितें जालें पयलीं. काल हांव म्हाजी उणें उणें एक वीक जाली म्हाजी गाडी नासली, म्हाजी गाडी सर्विसिंगाक नासली. आनी काल म्हाका म्हाजी गाडी राती पूर राती म्हाका गाडी दिली म्हाजी. काल हांव म्हाजी मातशे गाडयेचेर हांव तयारी करतालो आनी राती हांवें थर्सडे दीस राती हांव सदांच भायर सरता पळय तेन्ना खंयचोरी देवाचें उतर दिवपाक हांव देवाशीन मागता, म्हाका एक तरी देवाचें उतर दी जें हांव वयतलो आनी हितून हांव लोकांचो विश्वास वाडयतलो. आनी अशेंच हांवें देवाक मागणें केलें, देवा म्हाका कितें तरी दी की हांव ज्या जाग्याचेर वयतलो तेंचो विश्वास वाडपाक जाय. आनी हांव हें मागणें केलो आनी म्हाका गॅरंटी आहा, कित्याक एवरी टायम हांवें मागणें केलां. सिस्टर जोनिनाक खबर आहा, एवरी टायम हांवें मागणें केलां देवान म्हाका एक उतर दिलां. म्हणून म्हाका गॅरंटी आहली कितें तरी जातलें म्हणून. तितक्यानूच म्हाजें अशेंच स्पिरिच्युअल हांवें म्हाका एक चेडूं, जायतीं म्हाका आतां पापा पापा म्हणटात आनी आपणाचो डॅडी म्हणटात जायतीं जाणां. काल आंगोल्ल्यान जेन्ना लास्ट सॅटर्डे आसलो हांव एका तशेंच म्हाका डॅडी म्हणटा पळय तेजे काजार एटेंड करपाक गेल्लो. काल म्हाज्या बायलेक तेका म्हाज्या बायलेक मामा म्हणटा, म्हाका डॅडी म्हणटा. अशेंच ते चेडवान म्हाका फोन केलो आनी म्हणूंक लागलें, म्हाज्या बायलेक हें केलें, मॅसेज केली, मामा फाल्यां आपूण येता, पापा घरा आसतलो. बायलेन म्हटलें तो घरात आहा पूण त्या टायमार भायर सरत आपूण नको, पूण तो घरात आसता. म्हणटच हांव म्हाजी ती गाडी घेतलो आनी सर्विसींग केल्या. म्हटलें व्हील अलायनमेंट करूंक वयतलो. ते मॅकानिकान म्हाका सांगलें व्हील अलायनमेंट कर आनी घे म्हणून, कित्याक तुवें गाडी फूल रिपेर केल्या. व्हील अलायनमेंट त्या रॅपार घालता पळय थंयसरूच ह्या चेडवाचो म्हाका फोन येयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलें, पापा तूं आपूण घरा येयला, आपूण कोणाक घेवन येयला की बायलेक, ती आपणाक वाटेर मेवली. आतां वाटेर मेवले ते बायलेक ते आमगेर घेवन येयला आनी तेणेन ताका सांगलें, ती आजिलान वयताली, तेणेन ताका सांगलें तुका आजिलान वचपाची गरज ना, म्हजो पापा तुजेर मागणें करतलो आनी तूं बरी जातली. ह्या भावार्थाचें उतर दिलें आनी ती काडलें घरा कडेन. हांव थंयसर गेलो, म्हाजी गाडी तेणेन इमिजिएटली म्हाजी गाडी घेतली. 10 मिनटांनी म्हाजें काम जालें. हांव येयलो घरा, नाल्यार ती हा. आनी जेन्ना हांव घरा येयलो हांवें ते बायलेक पयली आनी ते बायलेक हांवें 3-4 म्हयने पयलीं देवाचें उतर दिल्लें. हांगर म्हापसा आखूय आमी देवाचें उतर दिताले थंयसर. हांवें तिका देवाचें उतर दिलें आनी तेन्ना ती येयल्या तेन्ना ती खूब त्रासान आसली. म्हणटच तेणेन म्हाका ओकलो, हांवें तिका ओकलो. दोगांयनी एकामेकाक आमी ओकले की आमी मेवल्यान म्हणून पयलीं. आनी हांवें तिका बरोवन दिल्लें. तिका बरोवन दिल्लें तेणें कितें म्हणूंक जाय पळय तें. आनी तिचें भांगर कोणें चोरून व्हेलेलें, चोरांनी तिचें भांगर चोरून व्हेलेलें आनी दुसरें तिंका रावपाक जागो ना. म्हणटच हांवें ताका बरोवन दिल्लें, हीं उतरां तूं म्हण. म्हणटच ती म्हाका सांगताली आपणाची गजाल, ब्रदर तुवें आपणाक ती 2 उतरां बरोवन दिल्लें, म्हाका 200 रुपयांनी घर भाड्याक दिलां. भाव भयणानो 200 रुपयांनी कोण घर भाड्याक दिता? ह्या तेंपार 200 रुपयांनी कोण घर भाड्याक दिता? ते भावार्थाचें उतर ती उचारीत रावली, कोणाचे तरी त्या काळजान गेले लागले आनी 200 रुपयान तेणेन तिका भाड्याक घर दिलें. एक तेचें जालें.
दुसरें तिचे भांगर चोरून येलेले ते सगळे भांगर तो चोर सांपडलो आनी सगळे भांगर तिका परत मेळ्ळें. ही दोनूय भावार्थाची उतरां तिका बरोवन दिल्ली. ती उचारीत रावली आनी दोनूय तिचें काम जालें. त्या पुलिशेनी ताका सांगलें हे इम्पॉसिबल म्हणूंक लागलो तुका भांगर मेवला पळय ते हे तुजें देवाचेंच काम म्हणूंक लागलें. हे त्या पुलिसांनी कित्याक सांगलें कित्याक त्या जाग्याचेर भांगर केलें ते रोखडेंच कोडून उडयता म्हणूंक लागलें. त्या जाग्या वयले तुका हे भांगर मेवला आनी तुजें तें कोडोवंक पावोंक ना आनी हे तुजें देवाचोच हात आहा. तेन्ना तेणें म्हटलें देवाचोच हात आहा कित्याक हांव देवाचें उतर उच्चारतालें. दोनूय कामां जालीं. आनी मागीर जेन्ना हांव तिच्या कडेन उलयतालो तेणें म्हाका एक आपणाच्या जिविताची मिलाक सांगली. आनी हांव हें आयकना फुडें हांव आनी तें चेडूं आमी भरपूर दोगांय रडोंक लागलीं. कित्याक ही हिंदू भयण जेजू क्रिस्तान येयल्या आनी तिणें मागलें तिचे कडेन तिचो घोव मेलो म्हणून डिक्लेअर केलो. घोव मेलो म्हणून डिक्लेअर केलो. हजिलान डिक्लेअर केलो. तेची कापडां घातली. मरणाची तयारी चालू जाली. आनी ही जेजू लागीं मागता जेजू तूं म्हाजो देव तूं म्हाजो धनी तूं म्हाजो सरवंडार तूं म्हाजो राजा. हें त्या कोणान बरोवन दिलेलें उतर तें तेच्याक पसना. म्हाका काल दाखयलें तिणें हें आपूण म्हणत रावली म्हणून तूं म्हाजो देव तुका पदवी आहा म्हाज्या मेल्ल्या घोवाक जितो करपाक म्हणत रावली. अर्द्या वरान तिका येता आनी कोण म्हणटा डॉक्टर येयला आनी पापा बरो जालो. तिचे चेडूं येता ताका सांगता डॉक्टर येयला पापा बरो जालो. मेल्लो मनीस जितो जालो. आतां ही हिंदू भयण म्हाज्या मामेचे एजीची आसतली. जेन्ना ती म्हाका हें सांगूंक लागली म्हाजेशीन जायना जाल्यार कंट्रोल करपाक हांव दुख्खांनी रडलो. म्हटल्यार आमी क्रिस्तांव जल्मान सावन क्रिस्तांव आमी इतको भावार दाखयना. हे हिंदू आवयन आपणाचो भावार दाखयल्लो. मेल्लो तो दोतोर न्हू म्हटल्यार तो देवूच येयल्लो. दोतोराच्या रुपान तो देव येयलो. कित्याक मनशाचे कुडीन देव येता. देव येयलो. दोनदा तिचे काळीज पंप केले. मेल्ल्या मनशाचे कोण पंप करूंक वयता आनी आजिलान तरी वयता. व्हडल्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी एकदां डिक्लेअर केलो तो वयता. तो म्हटल्यार देव येयल्लो. दोनदा पंप करिना फुडें तो जितो जालो. आनी ही तिचे आयकोना फुडें म्हाज्या सारकें मन हें जालें. ती रडटे म्हाजें चेडूं रडटा हांवूय रडटा दोगांय रडटा. आनी बायल म्हणटा पयलीं आयक म्हणटा तिचें अजाप आयक तिचें. बायलेन म्हाका म्हणूंक लागलें पयलीं तेची मिलाग आय. आनी हें मागलेलें हांवें भाव भयणान देवा लागीं म्हाका भावार्थाचें उतर दी. हे पोरजे तूं म्हाका भावार्थाचें उतर दी. हें उतर सांगल्या उपरांत तेंचो भावार्थ वाडटलो. एक हिंदू भयण एक आवय हिंदू आवय जी जेजू क्रिस्तान येवन थोडोच टायम जाला ही मागणें करता जेजू तूं जावन आसाय म्हाजो देव. तूं म्हाज्या मेल्ल्या घोवाक जितो करूंक शकता कित्याक म्हाका आनीक कोण ना. आनी भाव भयणानू देव तिच्या मागणें आयकता. आनी मेल्लो घोव तिजो अर्द्या वरान जितो जाता. डिक्लेअर केल्लो घोव मेलो म्हणून आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान डिक्लेअर केलो. आनी तो दोतोर पासून म्हणटा ही देवाची मिलाक. भाव भयणानू भावार्थ पळया. आतां हें डिस्कशन जाता तेन्ना आनीक 2-3 मिलाग्री जाता. ती मागीर आपणाच्या आतांचें सिट्युएशन म्हाका सांगता. आनी हांव त्या चेडवाक सांगता म्हाज्या चेडवाक जे येयला पळय ते म्हाज्या घरा कडेन ताका सांगता तें मराठीन बरोवपी. हांव ताका सांगता तें मराठीन बरय आनी तिका तें डेली म्हणोनी आनी तिका तिचें कितें प्रॉब्लम आहा तें सॉल्व जातलें. म्हणटकूच हांव ताका सांगता हें म्हूण तें बरयता आपूण हें म्हूण तें बरयता हें म्हूण आनी ताका बरोवन जालें. बरयता हांव तें सांगता म्हाका भितरल्यान आवाज येता तुज्या बोल्सान कितें आहा खाली कर. म्हाका देव सांगता तुज्या बोल्सान कितकें आहा तें खाली कर. आनी म्हाका भितरल्यान आवाज येता तुज्या बोल्सान कितें आहा तें खाली कर तुज्या बोल्सान कितें आहा तें खाली कर. आनी ते सायडींतल्यान आवाज येता तुज्या पर्सान आहा तें तूं खाली कर. देव ताका सांगता तुज्या पर्सान आहा तें तूं खाली कर. आनी ती आयकता आनी ती चिंता. देवा म्हणटा म्हाजेशीन 500 रुपया
आपूण ताका 500 रुपया दिवन कितें करूं? आनी हें उतर की म्हाका सांगना फुडें म्हाका रडोंक येता. कित्याक म्हाका ओपार उगडास येता देवाची. गिरेस्त मनीस आसता आनी सगळे जाण आपणाचे ते हितून घालतात. आपणाक जाता पळय तो हे घालता. आनी एक गरीब बायल येता, भिकारी आसता ती, 2 आणे ती त्या दिसाक जोडटा आनी ती 2 आणे तितून भितर घालता. ही ओपार म्हाका उगडास येता देवाची आनी हांव पुतून रडोंक स्टार्ट जाता. आनी बायल म्हणटा कित्याक रडटा तूं? ना म्हटलें देवान ओपारी केलो म्हाका. आनी ओपार सांगता आनी म्हाका आवाज येयल्लो तो हांव तिका काडटा, म्हाज्या बोल्सान हात इतके, आनी तिका सांगता हे पळय हे हांव तुका दिता, हे सेपरेट काडटा, हे हांव तुका दिता, हे तुजें, हे तूं तुज्या खर्चाक उजार करतली, पूण ओगळे हे हांव तुका 1000 रुपया दिता. आनी देव तुजेशीन उलयतलो. हे तुवें कोणाक दिवपाक जाय पळय ते, हे 1000 रुपया तुवें खावपाचें, हे 2000 हे तुका हांवें पळय ओगळे दिल्या ते तूं खा, हितून म्हाजो कांय प्रॉब्लम ना, हे तूं खावंक शकता, हे तुका दिल्या. पूण हो 1000 रुपया तूं खावची नाय. तुका देव उलयता, कितके दीस लागो देव तुका सांगतलो, तो मनीस येतलो त्या मनशाक. तेन्ना ती म्हाका सांगता, म्हाका देवान सांगला तुका 500 रुपया दी, म्हाज्या पर्सीन आहा पळय ते. आनी ती 500 रुपया काडटा आनी म्हाज्या हातीन घालता आनी म्हणटा बाबा तूं घे म्हणटा. हांवें म्हटलें आई हांव घेता, कित्याक म्हाका सिस्टम खबर आहा. हांव तुजे 500 रुपया घेता आनी हांव ते 500 रुपया घेता. हांवें आजूच पासून केन्नाच अशें बेसांव मागोंक ना भाव भयणी. देव विटनस, आजून पासून हांवें अशें मागणें केन्नाच करूंक ना. हांवें म्हणलें देवा तुज्या बायबलान बरयलेल्या 30, 60, 100, पूण हांव तुजेशीन 5000 पोटी हे बायलेक मागता, कित्याक ती खाली जाल्या आनी तूं ताका 5000 पोटींनी तूं ताका फारीक करता. हें फर्स्ट टायम हांवें मागणें केलां. आनी हांव जाणा देवाक 5000 पोटी दिवपाक कांय न्हू, तेचे नाक्षेन अशें काडलें नाल्यार तें पुरो. आनी हांवें हें मागणें केलें भावाक, घेतले तिचे 500 रुपया आनी बायलेक म्हटलें हें दवर म्हटलें. बायल म्हणूंक लागली हे सेपरेट धरुया. हांवें म्हटलें नाका, सेपरेट बा कांय ना म्हटलें, ते सगळे पयशे वयतात थंयसरूच घाल, कित्याक ह्या 500 रुपयांनी तिकाय वाट भिवतली आनी आमचे मिनिस्ट्रीकूय वाट भिवतली. कित्याक तिचेर बेसांव उलयला, तिचे दोबरात बेसांव देव आमकां दितलो. सांगता कित्याक भाव भयणांनो, कसो देव उलयता एका टायमार. पूण आमी कितें जाल्यां, आमी आमचो आवाज ह्या संवसारान गुंतलेलो आहा आनी देवाचो आवाज आयको येना. पूण हे भयणीक आयको येयलो, हे आवयक आयको येयलो आनी तेणें आयकलो, हांवेंनूय आयकलो, कन्फर्म दोगांयनी आवाज आयकलो, दोगांयनी आमी तेंच काम केलें. कितें हितून जाता भाव भयणीनो, भावार्थ वाडटा, मनशाचो भावार्थ वाडटा. मिलाक तेणें पयली, आपणाचे प्रॉब्लम सॉल्व जाता ती पयली. सगळे कशे भाव भयणांनो उलोवन, सगळे उलोवन, कित्याक देव म्हणटा म्हाजें उतर तुज्या तोंडार आसपाक जाय. म्हाजें उतर जेन्ना तूं उलयतलोय तें घडोवन हाडपाचें काम म्हाजें. इम्पॉसिबल म्हणटा तें कांयच ना भाव भयणांनो. आयचे दिसाच्यो 2 मिलाग्री तुमकां सांगता, आयज घडल्यो पळय त्यो. हांव कोले आसलो आनी राती आमची देवाचें उतर दितालो हांव, असोच लोक आसलो आनी देवाचें उतर दिल्या उपरांत एक भाग आर जाल्ली, उलोवंक जायनासलें. ह्या भावान ताका ज्या घरान हांव देवाचें उतर दिता ताणें ताका वचोन हाडलो. कित्याक ताका देवान सांगलो एका वर हो सारको जावपाचो आहा. ताणेंनूय आवाज आयकलो, एका वर हो सारको जावपाचो आहा. तो ताका घेवन येयलो, गाडयेन घेवन येयलो आनी मागीर हो गाडयेन व्हरोन सोडलो ताका. आनी हो थंयसर आसलो आनी सगळें जाल्या उपरांत तो भायर म्हाका भाव म्हणूंक लागलो ताका उलोवंक जायना. आपणाक सजमान आसलें म्हणूंक लागलो, आपूण ताका घेवन येयलो. हांवें म्हणलें कांय प्रॉब्लम ना, देवाचे ओपारींनी बरयलेलें आहा. देव उलयलो आनी देव मनान उलोवंक लागलो आनी तीच देवाची उतरां घेत.
ताका सुजमणी दिली. देवाची जीब म्हटले वयर ताळ्याक लागलेली, तुजी जीब सुटपाक जाय म्हणून. आनी साम्स 22:14 ताका वाजून दाखयलें. आनी आतां म्हटलें आमी नियाळ करुया. जेजूची जीब ताळ्याक तेकलेली, तुजी जीब सारकी जावपाक. हांव ताका सांगत रावलो. सांगता सांगता तेज्या भितर भावार्थ येयलो आनी हांवें म्हटलें, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुजी लीप लूज जाल्या. त्याच वेळार उलोवंक, त्याच वेळार नॉर्मल उलोवंक लागलो, म्हणूंक लागलो. हांवें म्हटलें, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो म्हूण. तो म्हणूंक लागलो, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. इतको टायम भाव भयणानो तो उलोवंक नासलो. सगळो लोक तुमचो रावलो, तो अजाप जालो. हेजे म्हणूंक लागलो, एक उतर सुटून हाडलें. आयज म्हणूंक लागलो तेजी उतरां सुटली. भाव भयणानो कांयच करूंक ना, फकत जेजून उतरां उलयलेली तीच उतरां उलयली. ताका पयलो भावार्थ दिलो, जेजून फारीकपण केला. एका गुन्यांक 2 शिक्षणान जेजून फारीकपण केला, नाजाल्यार आमी आनी तेजी फारीकपण दिवपाचें ना. कित्याक जेजून फारीकपण ऑलरेडी दिलें. एका शिश्याक 2दा मनीस दिवंक शकना, हांगोरूय दिवंक शकना आनी सर्गेच्या राज्यानूय ना. देवान आमचें दूख केलां, देवान आमची पिडा येयल्या, तेणेन सोंसल्या आमकां सुटका दिवपाक. जेन्ना हे देवाचें उतर दिलें ईमेलाक पयलीं, आयज सकाळीं एकलो येयलो. तिचे बायलेक सैतान सांगता, व्हरो नाकाय, कांय जावपाचें ना. पूण ती म्हणटा आपणाचे भितर आपणाक आतां आपयलात ह्या भावान. ह्याच भावान तांकां फोन करून सांगलें, तूं यो, तुजो घोव बरो जातलो. ताणें भावार्थाचें उतर उलयलें, यो तूं, तुजो घोव बरो जातलो. आमी राती मिलाग्री पयल्या आनी सगळीं जाणां कोण येयली तेंची मेलाक घेवन गेली. ती हांव बारीक बारीक घेवन बसना भाव भयणांनी, ही व्हडली जाली तीच सांगता. सगळीं जाणां येयली, तितकी जाण आपणाची मेलाक घेवन घरा गेली. मागणें करूंक ना कोणाचेरूच. हांव मागणेच करीन, हांव कोणाचेरूच मागणें करीन. हांव देवाचें उतर दिता, तूं तुज्या तोंडांतल्यान म्हूण तुजी मिलाक घे, तूं घरा वच. सिस्टम ही, तुका आनी तुजेर मागणें करप ना, कांय ना. तूं देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्यानुसार देव तें आपूण पाळून हाडटलो. तांकां दिसा तांकां हांवें मागणें केलां, कांय ना. तांकां हांवें फकत देवाचें उतर दिल्लें, तूं म्हणत राव. तेणें म्हटलें, तेणें तेंची मिलाक पयली. गेल्या संडे दीस भयणीन टेस्टिमनी दिली, हांगा सॅटर्डे दीस. मागणें हांवें फोनार केल्लें. तेणेन आपणाचो विश्वास धरलो, तेज्या घोवान उतर आपणाचें अनुभवलें. दुसऱ्या दिसा ICU येयल्लो, डायरेक्ट घरा. देवाची महिमा. म्हणटकूच हो भाव आयज येयलो, येताना स्टीक घेवन येयलो. चलपाक जायना, 5 वर्सां जालें चलोंक ना, जायना चलपाक. कित्याक 5 वर्सां ताका पॅरलायसीस जाल्ल्या थंयसरल्यान तो आहा. आयज येयलो, हे देवाचें उतर ताका सोजमायलें. 1 वर घेवन बोल्लो ताका, देवाचें उतर सोजमायलें. आनी मागीर म्हटलें, आतां सोजमालें तुका जेजून कितें केलां, सोजवलें म्हणून. तूं सत मानता, ह्या वेळार तूं चलोन घरा वयतलो, सत मानता म्हणून. तूं सत मानता, जेजून तुजी पेकोवणी ऑलरेडी दिल्या, सत मानता म्हणून मागणें केलें. आनी म्हटलें, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हूण हांवें हात धरूंक ना. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव देप मारता. पयलें देप मारलें. जेजू क्रिस्ताचे ताकतीन हांव चलता. दुसरें देप मारलें. चलत राव. हांवें हातीक पासून कोण धरूंक ना. व्हिडियो हांवें म्हटला तांकां म्हाज्या भशेन शॅर कर, हांव व्हिडियो घालतलो तो. हांवें तिचो हात पासून धरूंक ना. पयलीं आंच बडयांक सांगलें. आंच बडयांनी म्हटलें, हांव ताका हात धरचो ना, तुमी ताका राखा. असो चलोंक लागलो. 5 वर्सां ते सोडूंक नासलें, चलोंक लागलो. आनी चलोन गाडयेन बसोन येयल्लो, चलोन गाडये कडेन बसलो, चलोन गाडयेन चडलो आनी आपूण घरा गेलो. भाव भयणानो, मागणें करूंक ना. फकत ताका जाणवाय दिली जेजून कितें केलां पळय. जाणवाय दिली ताका, देवान जेजून कितें केलां पळय ती. जेन्ना जाणवाय तेणेन घेतली, त्याच टायमार भाव भयणानो तो बरो जालो. प्रेज गॉड. आयच्या दिसाचे 2 मिलाग्री. मागणें करूंक ना भाव भयणानो. देवाच्या उतराची जाणवाय येयली, सुटका. देवाची उतराची जाणवाय येयली, सुटका.
आमकां देवाचें उतर खबर ना म्हणून सुटका मेळोंक. जेन्ना देवाची उतराची तुका जाणवा येयली तुका उतरान सान सुटका. कोणें मागणें करपाची गरज ना. देवान आमकां कोणाच्या आदीन घालूंक ना. देव म्हणटा आपणें तुका पदवी दिला हे धर्तेची. देव म्हणटा तूं ह्या संवसाराचो देव व्हरत्या देवाचो पूत आनी धू. साम्स 82:6 म्हणटा तूं जाण आसा ह्या संवसाराचो देव व्हरत्या देवाचो पूत आनी धू. साम्स 115:16 म्हणटा सर्ग आपणान म्हाज्या आदीन दवरला धरती आपल्यान तुका दिली. देवाचें उतर म्हणटा धरती आपल्यान तुका दिला धरतेचेर तुका हांवें राजा केला. कित्याक आमी राजाची भुरगीं आमी जेजू क्रिस्ताची भुरगीं. तो राजा आनी राजाची भुरगीं राजात आसता. राजाची भुरगीं राजा. आमचो स्वर्गीचो बापूय आमचो बापूय. आमी तेजी भुरगीं व्हरत्या देवाची भुरगीं. आमकां उणें कांयच पडोंक शकना. आमकां देवाची उतराची जाणव येना म्हणून आमी उणेपणान जियेता. पूण जेन्ना तूं देवाची उच्चारणी तुज्या तोंडार घेतले आनी देवाचें उतर तूं उच्चारीत रावतले जे घडोंक ना तुज्या लायफान तें आतां घडटलें. काल 1-2 दीस जाले म्हाजी गाडी नासली आनी हो भाव भिरांतीचे ओतम्यान जियेता. भिरांत आसली. हांवें ताका फोनाचेर देवाचें उतर दिलें तरी तो तेशीन जायना. हांवें म्हणलें पळय ब्रदर मोटरसायकलीन म्हाका येवपाक पॉसिबल ना. कित्याक तूं रावता आगासे आनी हांव रावता म्हापसा. म्हटलें इतके डिस्टंट मोटरसायकलीन हांव ट्रॅवल करिना. कित्याक मागीर यो वस म्हाका म्हणलें तें ट्रॅवलींग हांव कारानूच करता. म्हणटच म्हाजें कार ना. म्हटलें ना म्हणूंक लागलो आपूण तुज्या घरा कडेन येता आपणाक तुजो एड्रेस धाड. म्हणटच हांवें ताका एड्रेस धाडलो आनी एड्रेस धाडलो आनी तो येयलो. ताकाय बसयलो. 1 वर देवाचें उतर दिलें. कंप्लीट सुटका भाव भयणानो. आमी काय करपाची गरज ना. देवाच्या उतराची जाणव आयली मनीस सुटका घेवन घरा वयता. हांवें काल तो गेलो दुबय वयच्या पयलीं UK वयच्या पयलीं ताणें म्हाका फोन केलो. हांवें म्हणलें तुका हांवें देवाचें उतर दिलां. तूं हे टायम हें देवाचें उतर घेवन वयता. तूं कितकी हांव नको म्हणलें तूं कितकीं वर्सां तुवें UK काम केलां पूण ह्या वर्सा तुवें कितकीं वर्सां काम करूं ह्या वर्सा तूं सगळ्यांक सुबेज वाट तुज्या जिवितांत पळयतलो. ही उतरां तुका बरोवन दिल्या ती म्हणत राव आनी तूं सगळ्यांक सुबेज वाड ह्या वर्सा पळयतलो. तूं सपोज 15 वर्सां आसलें 15 वर्सांक वाड पळोवंक ना ह्या वर्सा तूं वाड पळयतलो. देवाचें उतर उलयता आनी ताका हांवें बरोवन दिलें कितें उलोवपाचें. भाव भयणानो कांय व्हडलें करपाचें ना. देवाचें उतर आपणाच्या तोंडार धरपाचें. कित्याक लागून तोंडार धरपाचें तें आयज आमी शिकतले. कित्याक गेल्या टायमार आमी शिकलेले आमच्या जिबेन देवान म्हटलां पदवी आहा जिविताची आनी मरणाची. प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणटा. प्रोवर्ब्साक आमी कितें म्हणटा मुण्णेचें पुस्तक म्हणटा 18:21 वड. जिवीत आनी मरण तुजे जिबेर आसा. तूं तुजे जिबेचो मोग कशी तेजें फळ तूं खातलो. जिवीत आनी मरण आमी कितें चिंताव जिवीत आनी मरण आमकां देव दितलो. देव म्हणटा जिवीत आनी मरण हांवें तुज्या तोंडान घातला तुजे जिबेर घातला. म्हणटा म्हाजी उतरां उलयशी सर्ग पळयतलो. देवसाराची उतर उलयशी नर्क पळयतलो. देव सांगता जिवीत मरण तुजे जिबेर आसा. कित्याक देवान हो संवसार आख्खो रचला. पयले 6 दिसा रचला भाव भयणानो. ते उलोवन रचला. मनशाक बसून उलोवन रचला. मागीर मातयेन हात घातला. पूण पयलें म्हटलां आमकां तेजे भाशेन जेजून म्हटलें सिस्टर जेनेसीस 1 पयलें दाखयता तुमकां हो पिक्चर हांवें मुद्दम काडून हाडला. कित्याक हांव देवा लागीं मागतालो तेन्ना म्हणूंक लागलो हो डायग्राम काड. पयल्या दिसा भाव भयणानो पयल्या दिसा डे 1 देव कितें करता. डे 1 कितें करता देव पयलो उजवाड करता. उजवाड जावनी म्हणटा आनी उजवाड जाता. उतरान उतर उलयता भावार्थाचें आनी उजवाड करता. मागीर ताका म्हणटा दीस आनी रात. पयलो दीस 3 प्रॉब्लेम आसतात भाव भयणानो. जेनेसीस 1-2 तूं वाचशी. जेनेसीस 1-1 3 प्रॉब्लेम आसता. एक प्रॉब्लेम आसता काऊक. दुसरो प्रॉब्लेम आसता धरतेक आकार ना. तिसरो प्रॉब्लेम आसता उदीक. 3 प्रॉब्लेम आसता आनी देव म्हणटा 3य प्रॉब्लेम आशिल्ले आपूण उलयला.
जेन्ना हांव देवाशीन हांव मागणें करतालो तेन्ना देव म्हाका म्हणूंक लागलो 3 प्रॉब्लेम आसले, 3य प्रॉब्लेमाशीन आपूण उलयला, उगडास दवर म्हणूंक लागलो. 3 प्रॉब्लेम आसले, 3य प्रॉब्लेमाशीन आपूण उलयला. हांव जेनेसिसार भयणीक खबर, हांव जेनेसिसाचेर खूब म्हाजें शिकवण जेनेसिसाचेर आसता. पूण त्या दिसा देवान म्हाका सांगलें 3 प्रॉब्लेम आसले, 3 प्रॉब्लेमाशीन आपूण इंडिविज्युअली उलयला. पयलो प्रॉब्लेम कावूक आहलो. देवान म्हटलें उजवाड जावं न्ही, उजवाड जालो, उलोय म्हणटच पदवी उलयता पळय तेजेर. संवसार देवान उलोवन रचलो आनी दुसरी मेथड ना. देवान संवसार उलोवन रचलो. दुसरो उदीक आसता, देव उदकाशीन उलयता. वयले सेपरेट, सकयल सेपरेट. आनी जेनेसीस 1:6-8 जेनेसीस 1:6-8 हे दुसरे तोर उलयता. जेनेसीस 1:6-8 हे उदीक सेपरेट करता ते जेनेसीस 1:6-8 हे बरयलेले आसा. थर्ड भाव भयणानो, धरतेक आकार नासता. धरतेक आकार नासता. देव पयलीं कितें करता, उदीक सेपरेट करता, मागीर म्हणटा उदीक सेपरेट जावं, धरती सेपरेट जावं. आनी ते बरयलेले आहा जेनेसीस 1:9-13. 3 प्रॉब्लेमांक 3य प्रॉब्लेम देव उलोवन भाव भयणानो सॉल्व करता. आमी कितें करता? आयज एक बायलेन म्हाका फोन केलो, हांवें देवाचें उतर दिलें तरी ती प्रॉब्लेम उलयता. हांवें म्हटलें तूं प्रॉब्लेम उलयशी, तुज्या लायफान कांयच बरें जावचें ना, हांव तुका आतांच बरोवन सांगता. तूं तर देवाचें उतर घेवची आनी तुज्या तोंडार दवरशी आनी उलयत रावशी, तुजें सिट्युएशन 101% चेंज जातलें आनी 15 दिसांनी जातलें. हांवें म्हटलें तूं प्रॉब्लेम उलोवपाचें बंद कर. प्रॉब्लेम उलयशी, प्रॉब्लेम वाडटले भाव भयणानो, कित्याक ते तुजो सैतान वाडयतलो. कित्याक आमी देवाच्या उतरां आड उलयतात, प्रॉब्लेम उलयतात. देव म्हणटा आपूण जेन्ना त्या सिट्युएशनान आसलो, 3 म्हाजेशीन प्रॉब्लेम आसले, 3य प्रॉब्लेमाशीन उलयलो, सुटका उलयलो आनी सुटका जोडली. आनी हेच आमी शिकोंक जाय. जेजून पयले 6 दिसांक कितें केलें पळय, जेजून पयल्या 6 दिसांक भाव भयणानो हें केलें. चवथो तेणें सुर्या केलो, स्टारां केली आनी मून केलो चवथ्या दिसा. 5व्या दिसा भाव भयणानो देवान सगळे नुस्तीं केली, जमनीर उदकान चलता ती जनावरां सगळीं तयार केली. आनी तितून सुकणीं भाव भयणानो उदकान सानयल्या. आनी जायते जाणांक जाणवाय ना, पूण सुकणीं उदकान सानयल्या. सुकणीं मातयेन सानयोंक ना, उदकान सानयल्या आनी ताका लागून सुकणीं सदांच स्विमींगान बरी आसता. आनी निमणी 5व्या दिसा देवान 6व्या दिसा देवान मनशांक रचली आनी जनावरां रचली. 6व्या दिसा पयलीं जनावरां रचली आनी मनशांक रचली. पूण हांगोर भाव भयणानो सगळें जें रचलां, मनशाक तयार करचे पयलीं देवान सगळें रचलें. खावपाचें पिवपाचें सगळें अरेंजमेंट केल्या उपरांत भाव भयणानो देवान मनशाक रचलो. आनी कसो रचलो तो पळोवया. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. मनशाक देवान कसो रचलो पळय. कित्याक आमी चिंता आमी सादी मनशां, देव म्हणना. आमी चिंता, देव म्हणना तूं सादें मनीस. देव म्हणटा तूं म्हाज्या रुपान. जेनेसीस 1:26 देवान म्हणलें आमच्या सारक्याचो आनी आमच्या रुपाचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळ्या वेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचेर मनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सरपरचून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवंक. आतां स्लो वास पुत्त. देवान म्हटलें. कोणें म्हटलें? देवान. कितें म्हटलें? आमच्या रुपाचो. आमच्या म्हणजे कोणाचो? बाप, पूत, पवित्र आत्मा. त्रिएक देवाच्या रुपान आमच्या म्हणजे एका मनशा वयर. एका मनशा वयर म्हणजे आमच्या म्हणटा. तो देव म्हणटा बाप, पूत, पवित्र आत्म्याच्या रुपान आमी कोणाक रचोया?
म्हणटच आमी कोणाच्या रुपान देवाच्या. आनी आमी कितें चिंता? आमी सादी मनशां. देव म्हणटा आपणाच्या रुपान तुका आपणान रचला. फुडें कितें म्हणटा पळय, आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासळ्यांची आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. देव जर आसा आत्मो. देव कोण? आत्मो. आमी कोण? आत्मे. देवान आमकां आपणा भाशेन रचला. देवाचो आत्मो मोडचो ना. साशणीक आमचोय आत्मो मोडचो ना. साशणीक देवाच्या रुपान आहात आमी. देवाचो आत्मो साशणीक, आमचोय आत्मो साशणीक. आमचो आत्मो मोरचो ना. आमचो आत्मो खंय वयतलो ते धर्तेचेर आमीच थारायता. देवा लागीं वयतलो काय सैतानाच्या उतर वयतलो. देवाचें उतर तर म्हाज्या तोंडार आहा नाल्यार देवा लागीं वयता. सैतानाच्या तोंडार तर हांव सैतानाचो गुलाम म्हणून जियेता. हांव सैतानाचें. हांव क्रिस्तांव म्हणून भाव भयणानो देवा लागीं वयतलो ही शिकोण रॉंग. मॅथ्यू 7:21 म्हणटा, तूं म्हाका देव 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 म्हणटाय म्हणून तूं चिंती नाकाय तुका स्वर्ग मेवता. आपूण म्हणटलो आपूण तुका वखना. देवाचें उतर सांगता. जेजू सांगता. देवाचें उतर सांगता तें सोडूनच घाल. जेजू उतरां उलयता. तूं आपणान सोमी 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 म्हटल्यार म्हणून आपूण तुका स्वर्ग गॅरंटी करिना. तूं म्हाज्या उतरा प्रमाणे जियेता. म्हाज्या उतराचेर तुजें घर बांदताय नाजाल्यार तूं शाणो. हें देव सांगता. मॅथ्यू 7:21 उपरांत वाचा. आपणाच्या उतराचेर कोण घर बांदता तेणेन खोडपार घर बांदलें. हें देवाचें उतर सांगता. म्हाज्या उतराचेर तूं घर बांदताय नाजाल्यार तुवें तुजें घर खोडपार बांदलाय आनी म्हाज्या उतरा प्रमाणे जियेताय जाल्यार तूं स्वर्गाक. डायरेक्ट भाव भयणानो, कित्याक जेजू इफेनान गेलो 3 दीस तेणेन इफेनान आपणाचें उतर परगट केलें आनी सगळे कोण पळय इफेनान आसले कोणें जेजूचेर भावार दवरला तांकां सुटका घेवन तो वयर येयलो. हे देवाचें उतर सांगता. 1 पेद्रू 3:18-21 वाजा. एफिशियन्स 4:8-9 वाजा. हे देवाच्या उतरान बरयलेलें आहा. हे देवाच्या उतरान बरयलेलें आहा. देवान खंय सुटका दिल्या पळय ती. कित्याक तेन्ना गेला पळय तेन्ना तांकां सरवंडार नासलो. आनी आमचो देव कितें म्हणटा आमी जस्टीस नो जज रायचस जज प्रमाणीकपणान जजमेंट दिवपी म्हणटकच असो कोणाकूच ताणें सोडूंक ना. हां जोडटी करेक्ट. जोडटी दिवपी देव. प्रमाणीकपणान जोडटी दिवपी देव म्हणटकच तांकां नासलो सरवंडार मागीर येयलो. आतां सरवंडार नासलो तांकां सुटका दिवंक नाका. जेजू सरवंडार सकयल वयता 3 दीस आपणाचें उतर परगट करता. कोण तेजेर विश्वास दवरता तांकां घेता आनी वयता. देवाच्या उतरान बरयलें. पूण आमकां तेजी शिकवण ना म्हणून आमकां खबर ना. पूण ही ऑलरेडी घडलां. तांकां सगळ्यांक सुटका मेवली. कित्याक 8 लोक साल्वार जाल्लो जेन्ना देवान नोआचे बोटीर जेन्ना आग तयार करूंक लायलो 8 लोक साल्वार जाल्लो. बाकीचे सगळे लोक गेले इफेनान गेले डायरेक्ट. कित्याक नोहा जेन्ना तांकां सांगतालो तुमची वाट बदलात ताणें बदलूंक ना. सगळे इफेनान गेले. म्हणटकच जेजू तांकांय सुटका दिवंक गेलो. जेजून तुमचो देवाच्या उतरान बरयलेलें आहा. तुमी वाचशात नाल्यार तुमकां कळटलें. 1 Peter 3:18-21 बरयलेलें आहा. पुतून एफिशियन्स 4:8-9 बरयलेलें आहा. हें देवाचें उतर. हेजेर आमी नियाळ करपाक जाय केन्ना. कित्याक खूब जाणांक खबर ना. म्हाकाय देवान हें हांव जेन्ना बायबल वाचतालो तेन्ना रेवलेशन दिलें अशें घडलां म्हणून. म्हणटकच भाव भयणानो अशें 6 दिसांनी देवान संवसार उरवलोच आनी पदवी म्हणटा आपणाच्या उतरान. आनी देवाच्या उतराचेर आमी कित्याक इतको विश्वास दवरपाचो तो भाव भयणानो आयज आमी नियाळ करुया. देवाच्या उतराचेर आमी कित्याक इतको विश्वास दवरपाचो. कितके जाणांनी तुमी काजार जाल्यात. कितके जाणां काजारी
काजारी जाता पळय, काजार जाता पळय तेन्ना काजार कोरार. मॅरेज इज अ कवनेंट. मॅरेज इज नॉट एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट आमी घराचो करता 9 months एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट इज डिफरंट. फॉर अ लिमिटेड पिरियड, 9 म्हयने जाले एग्रीमेंट कवर. कवनेंट कवर जायना. कवनेंट म्हणजे साशणीक. मोत्ता पळय तेन्ना तेजे तो कवनेंट कवर. तेजे पयलो कवनेंट कवर जायना. काजारी जिवीत एक कवनेंट. कित्याक कवनेंट ही शेप आसता. देव हांगर गो, हांगर भायर. देव इन चार्ज ह्या कवनेंटाचो. ताका लागून तो म्हणटा जे देवान जोडला ते मनशान मोडूना. देवाचें उतर म्हणटा जे देवान जोडला ते मनशान मोडूना. कित्याक देव जोडटा. तूं इगोर्जेन येताय तेन्ना देवाच्या हाजिरीन तूं देवाक फुडें करताय आनी ते हें करता. नाजाल्यार इगोर्जेन करून फायदो कितें काजार? नाजाल्यार तूं घरात कडेन कर. इगोर्जेन कित्याक करता? कित्याक देव आसता तितून मदें. देव आसता मदें म्हणटकच पादिकार जेन्ना भास घेता तेन्ना देवाच्या नांवान घेता. आनी तो कोरार डिक्लेअर जाता. तो भाव भयणांनो, देवाचें उतर जावन आसा कोरार. देवान आमच्या वांगडा कोरार केला. आनी देव आनी मनशां वांगडा हो कोरार. आनी देव म्हणटा म्हाजो कोरार हांव मोडचो ना. जसो तुजो काजाराचो कोरार मोडना तसो म्हाजो आनी तुजो कोरार केन्नाच मोडचो ना. कवनेंट म्हणजे फायनल. कोरार म्हणजे भाव भयणांनो लिमिटेड पिरियड न्हू. कोरार म्हणजे साशणीक. हे देवाचें उतर साशणीक. हे देवाचें उतर आमी पळयतले. हांव आतां वाचतलो पळय तेन्ना पळयतले देवाचें उतर साशणीक. एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज इटर्नल. हे चेंज जावचें ना भाव भयणांनो. देवान उलयलेलें उतर चेंज जायना. कंप्लीट जालां आसतलें पूण चेंज जायना. आदल्या कोरारान आमकां देव म्हणटा एक सुरवंडार येतो पूण नांव ना. कोण पळय तो नांव डिक्लेअर करिना. मसाया म्हणटा, कोण म्हणटा यावे म्हणटा, कोण आनी कितें दुसरी नांवां दिता. पूण पयले टायम भाव भयणांनो मारयेक आज बोडवो येवन सांगता तुका चेडो जातलो, तेका तूं जेजू म्हणून नांव दितलें आनी तो वर्त्या देवाचो पूत. हे मारयेक पयले येता. देवाच्या उतरान येता. कोणाकूच ना भाव भयणांनो. आख्खो आदलो कोरार वाजा, आख्खो नवो कोरार वाजा, मारयेक पयले येता. दुसरे येता झुजेक. झुजे तिका सोडपाचें चिंता. कित्याक झुजे कोण येता ती गोरबेस जाल्यार तीच सांगता आपूण गोरबेस सांग. आनी ती म्हणटा म्हाजो आनी तुजो सोबत ना, तूं गोरबेस खंय जाली म्हणटकच झुजे बरो मनीस आसता. लू तिका सोडूंक सोदता पूण तिका आंच बोडवो येता आनी सांगता सोडपाचें ना. तो भुरगो पवित्र आत्म्यान जाला आनी तूं तेका जेजू म्हणून नांव दितलो आनी तो ह्या संवसाराची सरवण करपाक. कोणाक सांगता? झुजेक सांगता. दोगांच मनशांक बायबलान भाव भयणांनी बरोवन दवरलेलें आहा. दोगांच मनशांक डायरेक्ट देवान नांव दिल्लें. कोण जातलो तो सांगलेलें आहा आनी तेजें काम कितें तें सांगलेलें आहा. आनी काल भाव भयणांनो हांवें मारयेच्या जिविताचेर तुमचो हांवें टिचींग दिलो. मारयेन कितें केलें पळय तें. पूण हांगर दुसरें टिचींग कित्याक तेंच रिपीट नाका. तो व्हिडियो मागीर हांव शेअर करतलो. पूण देवाचें उतर जावन आसा भाव भयणांनो. देवाचो आनी आमच्या मदें कोरार हे उगडास धरा भाव भयणांनो. हांव फकत देवाचें उतर घेवन वयता थंयसर फकत सांगपाक देवान कोरार केला. देवाच्या उतराचेर तुमी विश्वास धरा. देवान म्हटलां हांव जावन आसा, जेजून म्हटलां हांव जावन आसा ती वाट, हांव जावन आसा तें सोत आनी हांव जावन आसा तें जिवीत. एकूच वाट भाव भयणांनो जावन आसा तो जेजू. हो जेजू सांगता हांव जावन आसा ती वाट. म्हाज्या बापाय लागीं येतलोय नाल्यार म्हाज्या शिवाय आनीक दुसरी वाट ना. जेजू आमकां शिकवण दिता आनी तेका लागून हांव म्हणटा तो कोरार. जेजून तर तुका सांगला हांव जावन आसा ती वाट नाल्यार जेजूच वाट भाव भयणांनो. कित्याक तेणें आमकां सरवण दिलें. जेजू जावन आसा
आमी ताका म्हणटा इनविजिबल गॉड. आनी तोमासाक ताणें सांगलें, जेजून सांगलें तोमासाक, तोमास म्हणूंक लागलो, तुवें म्हाका पळयलाय म्हणून तुवें विश्वास दवरलाय. आपूण म्हणूंक लागलो तुका सांगता, जो कोणें म्हाका पळोवंक ना म्हाजेर विश्वास दवरता ती सुभागी. भाव भयणानो, आमी सुभागी. जें उतर जेजून मारयेक म्हटलेलें तें उतर तो सांगता आमकां, म्हाका आनी तुका सांगता, तुमी सुभागी, तुमी म्हाका पळय नासतना म्हाजेर विश्वास दवरता. जेजू सांगता तुका, तूं सुभागी म्हणटा, तूं म्हाजेर पळय नासतना म्हाका विश्वास दवरताय, तूं सुभागी. यू आर ब्लेस्ड. हें उतर मारयेक म्हटलेलें तेणें, तें तुका सांगता. मारयेक उलयलेलें उतर आपूण तुका सांगता, तूं सुभागी. तूं तर म्हाजेर पळय नासतना विश्वास दवरताय, तूं सुभागी. देवाचें उतर सांगता. आनी देवाचें उतर जावन आसा कोरार. जेजून तर तूं सुभागी म्हटलें, तूं सुभागी. कित्याक देवाचें उतर हो कोरार जावन आसा बाबा. आनी आमी पळोवया, पयलो आमी स्क्रिप्चर घेवया, देवाच्या उतराचेर आमी कित्याक इतको विश्वास दवरपाचो. 101% देवाच्या उतराचेर आमी कित्याक विश्वास दवरपाचो. जेरेमाया 1:12. सोवेस्परान म्हणलें, तुवें सारकें देखलाय, म्हजें उतर साकार करूंक हांव जागृत आसा. भाव भयणानो, हांगोर देव सांगता. कोणें म्हटलें म्हणटा सिस्टर? सोवेस्परान. सोर्वेस्परान म्हटलें म्हणटा. सोर्वेस्परान म्हटलें, म्हाजें उतर तूं सारकें पळयलाय. म्हाजें उतर पाळून करपाक हांव पळयत आसा. कोण आपणाचें उतर पळयता? हें उतर घडोवन येतलें येवचें ना कोण पळयता भाव भयणानो? देव तुका सांगता, आपूण पळयता हें उतर घडोवन येता वो ना पळय तें. म्हाज्या तोंडार देवाचें उतर काळजान भितर घे. पुतून काळजांतल्या तोंडांतल्यान उसार. देव म्हणटा, आपूण आपणाच्या उतराचेर पळयता तें घडोवन येवपाक. तुवें कांय दास्ती करपाची गरज ना म्हणटा. देव म्हणटा तें घडोवन हाडपाचें काम आपूण करतलो. देव म्हणटा सोर्वेस्परान म्हटलें म्हणटा. देवाचें उतर सांगता, तुमच्या बायबलार चॅक करा. तुमी घरा वयतले तेन्ना हें देवाचें उतर चॅक करा, बरोवन घ्या आनी चॅक करा. हें देवान म्हटलें, सोर्वेस्परान म्हटलें म्हणटा. तुवें पळयलाय तें सारकें, हांव म्हाजें उतर पळयत आसा, तें घडोवन येतें. भाव भयणानो, आमी चिंतान कशें घडटलें. देव म्हणटा, तूं चिंती नाकाय, हांव घडोवन हाडटलो. म्हाजें उतर हांव सांबाळटलो. म्हाज्या उतराक तुज्याहून सुबेज म्हाका खबर आहा हांवें म्हाजें उतर पाळूंक जाय म्हणून. कित्याक हांवें हो संवसार, स्वर्ग आनी संवसार म्हाज्या उतरार रचलेलो. आनीक दुसरी चावी ना भाव भयणानो स्वर्गार वचपाक. स्वर्गार वचपाक देवाचें उतर जावन आसा चावी. आनी जितकी तुजीशी न्ही देवाचें उतर, ही चावी आहा ती तुका देवाच्या राज्यान व्हरतली. द वर्ड ऑफ गॉड इज द की टू द किंगडम ऑफ गॉड. देव सांगता भाव भयणानो, म्हाजें उतर आपूण राखतलो. ह्या देवाच्या उतराचेर हांवें गॅरंटी दवरपाक जाय. आनी कोण सांगतलो भाव भयणानो? आनीक देवाहून व्हरतो सांगपी आनीक कोण आहा? आपणाच्या कोराराची गॅरंटी दिवपी आनीक कोण आहा? आमकां गॅरंटी दिवपी मनशान गॅरंटी दिल्ली ती आमकां, आमी तेजेर विश्वास दवरूंक शकना. तो मनीस नेगार वयतलो. आयज आमी पळयता भाव भयणानो, काजारे जिवीत देवान घडलेले मनशान मोडूं नये म्हणटा, पूण डायवोर्स कितके जाता, कितके डायवोर्स जाता. हांगोर कोण जाणटी ना, ती एक माय आहा. हांव काल एक आमचे मिटींग आसली, ती जाणटेक सांगतालो, तुवें हे डायवोर्स हे उतर आयकलेले काय म्हणून. माय म्हटलें, तूं डायवोर्स हे उतर आयकलें ना म्हणूंक लागली. कित्याक त्या टायमार घडोवन आहले भाव भयणानो, आनी तांकां शिकोवणूय नासली सुबेज, पूण देवाक व्हरतो जागो दिता. तांकां खबर आहलें ह्या कोरारान देव आहा म्हणून. आनी देवान तर कितकेय वायट आसूंक, तो घोव कितकोय त्रास करूं, त्या घोवाक ती खालती रावताली. कित्याक ती म्हणटाली, ना हो देवा वांगडा म्हजो कोरार. तुवें आयकलेले डायवोर्स हे उतर आयकलेले त्या टायमार, पूण आसताले चुकीन. एक म्हाका दिसता आजार आहलो एक बाबाणूय जालो आसतलो, पूण नात. कंप्लीट देवाच्या उतराचेर देवाक पयलो जागो.
त्या टायमार भाव भयणांनो शिकवण देवाच्या उतराची सुबेज नासली, पूण तो लोक देवाच्या भावार्थान जियेलो आदलो लोक. तांकां बायबल वाचूंक कळोन नासलें. आमकां आतां सगल्यांक बायबल वाचूंक कळटा, पूण भाव भयणांनो आमी बायबलाक टायमय दिना. पूण तुका तो देवाचें उतर खबर ना जाल्यार देवाच्यो मांडण्यो घेवंक वतली. देव तुका कितें भासायता तें कशें कळटलें. जॉन 17:3 म्हणटा, नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. जो म्हाका वळखोंक शकता तो म्हाज्या उतरांत उदेशी वळखोंक शकता. देवाक तो तूं वळखतलोय नाल्यार तुवें देवाचें उतर जाणा जावपाक जाय. कित्याक तुवें देवाक पळोवंक ना, हांवें देवाक पळोवंक ना, कोणेनूच देवाक पळोवंक ना. म्हणटो देवाची जाणवाय कशी येतली? देवाच्या उतरांत तेणेन बरोवन दवरलेली आपणाची जाणवाय, आपणाचो करार करून दवरलेलो आहा. आनी हो करार जेन्ना हांव सजमता आनी म्हाज्या तोंडार आसता तेजो करार, हांव जाणा हें म्हाका फुकट मेळटलें. आतां इतके दिसान भाव भयणांनो आमी वयता देवाचे मिलाग्रे आमी सगल्यो पळयता, देवाच्या उतराचेर पळयल्या. एका जाग्याचेर बसून हांवें मागणें करूंक ना. गेल्या विकान सिस्टर अलिसाक आमी मागणें केलो ना, ब्रदर आहलो, कोणाचेरूच मागणें करूं ना. फकत तांकां देवाचें उतार उचार म्हटलें तुज्या तोंडांतल्यान, मिलाग्रे ऑटोमॅटीक जालें. देव आपणाचें उतर राखता भाव भयणांनो. तो सांगता आपणाच्या तोंडान सर्वेस्परान म्हटलें, म्हाजें उतर घडोवन येवपाक आपूण पळयता. हो करार भाव भयणांनो, देवान केला करार देव मोडचो ना. 101% देव आपणाचो करार मोडचो ना. आपणाचो करार मोडलो त्या दिसा भाव भयणांनो हो स्वर्ग आनी संवसार उरचो ना. कित्याक हो स्वर्ग आनी संवसार तेज्या उतराचेर चलता. आनी हांव गॅरंटी दिवन सांगता भाव भयणांनो, तुमी ह्या वर्सा तुमच्या जिवितांत कितकी वाड पळयतली तें हांव तुमकां सांगूंक शकना. तुमी देवाचें उतर तुमच्या तोंडार धरूंक शकना. इतकी वाड पळयतली. कित्याक हांवें म्हाज्या जिवितांत वाड पळयली. हांवें आतां काम सोडून म्हाका 1 म्हयनो जालो. एका म्हयन्यान म्हाका कांयच उणें पडोंक ना. एक टायम हांव कामार आहलो म्हाका उणें पडटालें, पूण आयज म्हाका कांयच उणें पडना. कित्याक देवान सांगलां तुजी सगळी परवास आपूण करता आनी सगळें करता. देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरलो, काम सोडलें. देवान सांगलें म्हाज्या राज्याक काम कर. ह्या संवसाराच्या राज्याक काम केलें जाल्लें तुवें. कितकी वर्सां जोडले पुरो. आनी 3 वर्सां 4 वर्सां उरल्यान तुका रिटायर जावपाक. जावं रिटायर आतां. आनी देवाचो आवाज आयकलो, घेतलें रिटायर. म्हाजी फॅमिली मेंबर म्हणटाली कित्याक घेता हें घेताय, थोडे राव, चेडवा तुजी काजार. तिका चेडवा काजार आहा म्हणून तिगांक काजार करता म्हणून सर म्हाजें जाली पिरियड. मागीर रिटायर जावन कितें फायदो? हांवें म्हणलें ना ना हांव जायना. हांवें बायलेक सांगलें, बायल म्हणूंक लागली तुवें आवाज आयकलाय तूं जाव रिटायर. बायलेचें मेळवलें परमिशन. मागीर म्हणटकच आनी कोणाचें परमिशन नाका. फामील कितें म्हणटा तें व्हडलें घेवन हांव बसोना. प्रेज गॉड, हालेलुया. आयजाया 55:11 कितें म्हणटा तें पळोवया भाव भयणां. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी खोशी पाडल्या बगर आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. पुत्तून देव सांगता, पुत्तून देव सांगता, जे आपणें उतर बरोवन दवरलेल्या, जे आपणें उतर बरोवन दवरला, हे उतर उलयल्या उपरांत तें घडल्या बगर परत येवचें. आनी कोणा कडल्यान गॅरंटी जाय भाव भयणांनो? तुजो देव तुका सांगता, व्हरतो देव, स्वर्ग आनी संवसार जो तयार केला पळय तो देव तुका सांगता म्हाजें उतर आपूण सांबाळटलो. तूं तुज्या तोंडांतल्यान भायर काड. आनी भाव भयणांनो वयता थंयसर आमी हें देवाचें उतर दिता. वयता थंयसर तो सांबाळटा. हांवें कांयच आजून पासून भाव भयणांनो एक पासून मिलाक म्हाज्या हातीन घडोवंक. हांव खरें सांगता, हांव खालती जाता. सगल्यो मिलाग्री देवाच्या उतरान जाल्या. आनी हांव देवाक सदां सांगता तुका जावनी महिमा, आमी जावनी खालती, तूं वाड आमच्या जिवितांत. कित्याक मिलाग आमी करूंक शकना. देव आपणाचें उतर राखता भाव भयणांनो. इतको मोगाळ देव आमचो. ह्यो मिलाग्री आमी घडोवन हाडूंक शकना, ही देवाचें उतर घडोवन हाडटा. कित्याक देवान सांगलां म्हाजें उतर तुज्या तोंडार घाल, तूं उलय, मिलाग आपूण घडोवन हाडटलो. म्हाजो पवित्र आत्मा घडोवन हाडटलो. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा
जेजू सांगता तूं म्हाजेर आड उलयलय आपूण तुका बक्षितलो, म्हाजेर तूं आड उलयलय आपूण तुका बक्षितलो, पूण म्हाज्या पवित्र आत्म्याचेर आड उलयनाका. देवाचें उतर सांगता म्हाज्या पवित्र आत्म्याचेर तूं आड उलयनाका, कित्याक म्हाज्या पवित्र आत्म्याचेर आड उलयलेलय नाजाल्यार हांव तुका बोगसोणें दिवचो ना. देवाचें उतर सांगता, तो म्हणटा तूं आपणाचेर आड उलय आपूण तुका बोगसोणें दितलो, आपूण तुका बोगसोणें दितलो. म्हाज्या आत्म्याचेर आड उलयनाका, कित्याक म्हाजो आत्मो हें सगळें घडोवन हाडटा. ह्यो सगळ्यो मिलाग्री पवित्र आत्मा घडोवन हाडटा. आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत चल्लो भाव भयणांनो, सगळ्यो ज्यो मिलाग्री जेजून केल्या त्यो पवित्र आत्म्यान केल्या. मेल्ल्या जेजूक जिवंत केला तोच पवित्र आत्मा तुज्या भितर रावता आनी म्हाज्या भितर रावता. 1 Corinthians 6:19 आमकां सांगता, जो जेजू तुज्या भितर रावता तो जेजू मेल्ल्या जेजूक जिवंत केला पळय तो पवित्र आत्मा आमच्या भितर रावता. Romans 8:11 म्हणटा, द होली स्पिरीट दॅट रेज जीसस फ्रॉम द डेड इज द सेम होली स्पिरीट दॅट इज लिव्हिंग इन यू अँड ही गिव्स लायफ टू युअर मॉर्टल बॉडी. हे देवाचें उतर सांगता. जो मेल्ल्या जेजूक जिवंत केल्लो तोच पवित्र आत्मा तुज्या भितर रावता. तोच पवित्र आत्मा तुकाय मेल्लेले तुजे भितर कितें सारकें ना तोच पवित्र आत्मा तुका तुजें तें जिवंत करता. Romans 8:11 सांगता. पुतून 1 Corinthians 6:19 म्हणटा, तुका खबर ना तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. 20वी लायन म्हणटा, तुका खबर ना जेजू क्रिस्तान तुका विकतो घेतला तुका पयलो आनी आपणाचो आत्मा तुज्या भितर घातला. परमनंट भाव भयणांनो, पवित्र आत्मा आमच्या भितर परमनंट. म्हणून आमी सुपर नॅचरल मनशां नॅचरल मनशां न्हू, हे पयलीं आमकां जाणवें आसपाक जाय. आमी नॅचरल मनशां न्हू, आमच्या कडल्यान सुपर नॅचरलूच जावपाक जाय, कित्याक आमच्या भितर देवाचो एक भाग रावता. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या भितर. बाप आनी पूत वयर आहा, पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा. पळोवन बाप आनी पूत आमच्या भितरूय आहा, कित्याक आत्मा तो आमच्या भितरूय काम करता. पळोवन परमनंट ड्वेलिंग पवित्र आत्म्याचें तुज्या भितर आहा. केन्नाच सोडचो ना भाव भयणांनो. सगळ्यांत पयलो आदार आमी मागपाक जावं तो पवित्र आत्म्याच्यान मागपाक जावं. म्हणूंक जाय, पवित्र आत्म्या म्हाका आदार कर, पवित्र आत्म्या तूं म्हाका शिकय, पवित्र आत्म्या तूं म्हाज्या हातीक गोडोर आनी म्हाका चलय भाव भयणांनो. आनी हांव हें डेली म्हणटा आनी हांव ताका लागून मागणें करतना पासून पवित्र आत्म्याक सोंपयता. तूं म्हाजो हात गोडोर, तूं चलय, तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलय, म्हाजी उतरां न्हू तुजी उतरां जावन. आनी तेन्ना भाव भयणांनो पवित्र आत्मा ह्या तोंडाचेर ताबो घेता, कित्याक तुवें दिलोय ताका ताबो, तो घेतलो. तो देव, पवित्र आत्मा देव, त्रिएक देवाचो एक भाग आनी तिगूय ते डिफरंट. ते गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरीट म्हणटा आमी. तेगूय सेपरेट, तेगूय एका मनाचे पूण तेगूय सेपरेट. दे आर थ्री, दे आर वन इन वॉट एवर दे डू. एका मनाचे जाता आनी काम करता पूण तेगूय सेपरेट. इज गॉड द फादर, इज गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरीट. ते रिक्षा भाशेन ते रिक्षाचो एक टायर काडलो चलचे ना, तिनूय टायर जाय रिक्षा चलपाक. आमचे ते त्रिएक देव तसो, एकल्याक तूं सेपरेट दवरलें चलना. तेगूय बारोबरीत काम करतात ते, पूण तेगाचो रोल सेपरेट. बाप जावन आसा सोस, जेजू जावन आसा उतर, पवित्र आत्मा घडोवन हाडटा. ही शिकवण भाव भयणांनो इग्रोज मातीची. पूण आमी ती आमच्या काळजांत घेवंक ना. आमी आमचे कुडीन पवित्र आत्मा रावता म्हणून आमी चिंतिनात भाव भयणां. आमचे कुडीचो व्हॅल्यू आमी उणो केलो. आमकां खबर ना आमच्या भितर देव रावता आनी हो देव सोडपाचो देव न्हू भाव भयणांनो. हो देव तुज्या भितर रावपाक येयला, कित्याक जेजून सांगलें आपूण तुका एक दीस पासून अनाथ सोडचो ना, म्हाजो आत्मा तुज्या भितर धाडटलो, आपूण बापाय लागीं वयतलो आनी हांव मागतलो, कित्याक म्हाका खबर आहा मनशा काळाक कितें गरज आहा पळय ती. कित्याक तो मनीस म्हणून ह्या संवसारांत जियेला. आमच्या भायर तो 100% आयडेंटिफाय करता भाव भयणांनो. जिजस देवाक खबर आहा मनीस कितें सोसूंक शकता पळय तो, कित्याक तो मनीस म्हणून ह्या संवसारांत येयलो, मनीस म्हणून जियेलो आनी मनीस म्हणून सोंसला भाव भयणां. देव म्हणून सोसूंक ना.
मनीस म्हणून संवसारान येयलो, मनीस म्हणून जियेलो आनी मनीस म्हणून सोंसले म्हणटकूच तो मनशाचें दूख 101% देव आयडेंटिफाय करता. जेजू आयडेंटिफाय करता मनीस म्हणून. ताका लागून 1 Timothy 5:7 म्हणटा, ही इज द ओन्ली मिडिएटर बिटवीन मॅन एंड गॉड. एकूच मध्यस्थी करपी मनीस म्हणून ह्या संवसारान येयलो, आमच्या खातीर मेलो, आमच्या खातीर खुर्सार गेलो. तो देवा वांगडा एकूच मिडिएटर, कित्याक तो मनीस म्हणून जियेलो. हें देवाचें उतर सांगता. म्हणटूच सेकंड स्क्रिप्चर आमी पळयलो भाव भयणानो, जेजू म्हणटा आपणाचें उतर आपूण सांबाळटलो. आतां थर्ड आमी देवाचें उतर हो कोरार, हे सगळे कोरार देव आपूण कोरार केला पळय तो सांगता. नंबर्स 23:19. लुंगोटी देव मनशा सारको न्हय, फोटी सांगूंक मनशाचें मन बदलता ते पोरी देव आपलें बदलिना, बासायता तें पाळटा. तो उलयता ताचे उतरा प्रमाणे सगळें घडटा. भाव भयणानो पुत्तून देव सांगता आपूण मनीस न्हू. मनशा भाशेन आपणाची वागणूक न्हू. आयज तुका सांगल्या फाल्यां आपूण ना, आपूण उतर उलयला तें आपूण तें उतर सांबाळटलो. तूं जें काम म्हाजें उतर घे, तुज्या तोंडांतल्यान तूं बार, बाकीचें काम हांव करता. तुमी पळयलां भाव भयणानो, शेतान जें काम करता, हांगर तुमी चडशीं शेतान काम करता. म्हाका खबर आहा, हो लोक सगळो शेत कामती लोक, आनी हांवूय शेतान काम करतालो जेन्ना भुरगो आहलो तेन्ना. म्हणटकूच आमकां खबर आहा आमी कितें करतात. सगळीं शेतकामती लोक आसतात. 10 साक जावं 20 साक आमी बिया म्हणून सेपरेट सांबाळून दवरतात. बिया म्हणून आमी सेपरेट सांबाळून दवरतात. आतां म्हणटा थोडी वचोन भायली विकती हाडटा, पूण आमच्या टायमार कितें आसलें, 10 साक जावं 20 साक आमी बियाक सेपरेट दवरी, बाकीचे आमी खावप नाजाल्यार विकप. पीक जाला त्या प्रमाणे. पूण भाव भयणानो तुमी नोटीस करा, तुवें घातलेले समज 20 साक, तुका येयले कितके साक? 20ूच येता पुत्तून? आं वाडटा. वाड कोण दिता? देव म्हणटा पीक घालपाचें, बी घालपाचें काम तुजें. बी जावन आसा देवाचें उतर. मार्क 8:12 म्हणटा देवाचें उतर जावन आसा बी. देव म्हणटा म्हाजें उतर जावन आसा म्हाजी बी. जेन्ना तूं उतर तुज्या काळजान घालतले आनी तोंडांतल्यान उच्चारतले, पीक आपूण दितलो. ह्या संवसारान पीक दिता पळय तेच भाशेन 20 साक घातलेले तुका 80 साक मेळले जाल्यार 100 साक मेळले. 20 साकार तेज्याहून मायसूय मेळना. हांव बेश्टो एक तुमकां फिगर सांगता. 20 साकाचेर तुका 100 मेळटा, थोड्यांक 150 मेळटा, थोड्यांक आनीक मेळटा. तुवें वावर केला पळय त्या प्रमाणे. पूण पीक भाव भयणानो देव दिता. तुवें घातलेले 20, पीक कोणें दिली? देवा. पीक दिवपाचें काम म्हाजें म्हणटा. हे देवाचें उतर भाव भयणानो आमी तो तोंडार धरीत, डेली उच्चारीत. मिलाग्री शिवाय आनी कांयच ना, कित्याक देव जावन आसा मिलाग्रीचो देव. तुज्या लायफान भाव भयणानो उणें जावचेंच ना ही गॅरंटी हांव तुका दिवंक शकता. कित्याक हें देवाचें उतर हांवें अनुभवलां म्हणून हांव सांगता. हे देवाचें उतर अनुभवलां म्हणून हांव सांगता. हे देवाचें उतरान मिलाग्री पळयल्या म्हणून सांगता. हे देवाचें उतर भाव भयणानो आमी फकत गोंयांत येना. हाफ ऑफ द UK हांव देवाचें उतर दिताय. हाफ ऑफ द UK हे देवाचें उतर म्हाका UK सान फोन येता, ऑस्ट्रेलिया सान येता, कॅनडा सान येता, आमचे गल्फ कंट्रीन सान देवाचें उतर दियो. देवाचें उतर दिल्या उपरांत तेच मनीस फोन करून सांगता. एक आमची UK एक व्हडले हांगर गोंयकार व्हडलो फुटबॉल प्लेयराचें नांव घेयना कित्याक नांव नाका. व्हडलो फुटबॉल प्लेयर. एका टायमार तो व्हडलो फुटबॉल प्लेयर आनी तिची बायल काल 2 दिसां म्हाका फोन केली आनी तिचे UKक तिचे पयशे कितें तरी अटकलेले. म्हणटकूच ती हांवें तिका एक प्रेयर धाडलेली, तूं डेली हे म्हण, हे देवाचें उतर डेली म्हण.
इम्पॉसिबल सिट्युएशन आसलें. काल ती म्हाका फोन करून सांगूंक लागली, ब्रदर आपणाचे पयशे मेवले, तुका थँक्यू म्हणपाक आपल्यान ते फोन केलो. हांवें म्हटलें म्हाका थँक्यू म्हणो नाका, हांवें देवाचें उतार दिलां तुका. हे देवाच्या उतरान त्या घोडोन येयला. देवाक महिमा दी, देवाक वाखाण, देवाक म्हण, देवा हे तुज्या उतरान घोडोन येयला. म्हाजें काम फकत देवाचें उतर दिवपाक, घडून हाडटलो देव भाव भयणांनो. कित्याक देव आपणाचें उतर राख. तेंच आमकां सांगता, आपूण मनीस न्हू म्हणटा. आपणें जर तुमच्या वांगडा करार केलो, सांबाळून आपूण दवरतलो, पीक तुमकां हांव दितलो. तोंडान म्हाजें उतर दी, घेया आनी उचारात. कितेंय प्रॉब्लम आसो भाव भयणांनो, हांव तुका गॅरंटी दिवन सांगता, ह्या बायबलान त्या प्रॉब्लमाचें सोल्युशन ना अशें ना, तुमकां मेळना. म्हाका फोन कर, हांव देवाचें उतर दितां. तूं तें उचारीत राव. हांव तुका चडूच चड टायम 1 म्हयन्यान तें घोडोन येवपाकूच जाय. कित्याक देव आपणाच्या उतराचेर काम करपाक त्याच दिसा स्टार्ट करता. 8 बोडवे भाव भयणांनो, ह्याच वेळार हांव तुका सांगता देवाच्या उतरान दाखोवंक शकता. ह्याच वेळार हांगर 1000 आनी 8 बोडवे. कित्याक ज्या जाग्याचेर देवाचें उतर आहा, देवाचें उतर म्हणटात त्याच टायमार 8 बोडवे हांगर एकठांय जाता. आमकां दिसती पडना म्हणून आमी विश्वास करिना. पूण देव म्हणटा दिसती पडटा ते टेम्पररी, दिसती पडना ते इटर्नल, ते साश्टीक, ते दिसती पडना. वारें दिसती पडना, वारें इटर्नल. पवित्र आत्मा आमकां दिसती पडना, पवित्र आत्मा इटर्नल. आमकां दिसती पडटा ते टेम्पररी. हे घर आहा आयज, फाल्यां आसचें ना. फाल्यां म्हणटले अरे हे घर पोन्नें मरे, ना आपणाक आतां ब्रदर टायगो म्हणटलो जो डिझायन चेंज कर, आतांच्या तेंपा प्रमाणे ना आनी तो मोडटा दुसऱ्या बान. टेम्पररी. इको दिलो आयज आहा फाल्यां ना, टेम्पररी. पूण देवाचें उतर परमनंट. तेणेन बरोवन दवरलेले ते, तो म्हणटा हो संवसार कोबार जातलो पूण म्हाजें उतर कोबार जावचें ना. कित्याक रोचला उतरान भाव भयणांनो. म्हणटच फुडें आनी एक स्क्रिप्चर घेवया आनी ह्या स्क्रिप्चराचेर ह्यो नवो कराराचो स्क्रिप्चर हो घेवया. 2 कोरिंथियन 1:20. कित्याक देवान केल्ल्या तितल्योय बासावण्यो ताचे सोवें ओय जाल्यात, आनी हेच पासत ताचे वरवीं देवाक महिमा दिवचे खातीर आमी आमेन म्हणटा. भाव भयणांनो, देवान जी आपणाची बासवणी दिल्या, देव म्हणटा ती जाण आसा आमेन. देवान म्हजी बासवणी दिल्या ती मनशान म्हणूंक जाय आमेन. ती घडोवन येतलीच, कित्याक ती देवान दिली. आनी देवाक जावनी महिमा म्हणटा. कोण म्हणटा? सापावलो. आख्खो नवो करार जो भाव भयणांनो बरयलेलो, जो सॉल आहलो, जो इग्रोज मातेक पिडापीट दितालो, तेका एक दीस घोड्याचेर वयताना देव तेजेर थापट मारता आनी जमनीर उडयता आनी म्हणटा सॉल सॉल तूं आपणाच्या इगोजेक पिडापीट कित्याक आपणाक कित्याक पिडापीट दिता, आपणाक तूं कित्याक पिडापीट दिता. आनी तेन्ना सॉल म्हणटा सोमिया तूं कोण उलयता? आनी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा तो क्रिस्त. त्या दिसा भाव भयणांनो सॉल आहलो तो पॉल जाता आनी नवो करार चडसो बरयला तो सापावलो. नवो करार चडसो बरयला तो सापावलो. 4 गॉस्पल आनी थोडे पेद्रून आनी जेम्सान बरयल्या, थोडे सोडून बाकीचो नवो करार बरयला सापावलो. सॉल आहलो पॉल जालो. देवाक चेंज करपाक टायम लागना भाव भयणांनो, ताका लागून हे सापावलून देवाचें उतर बरयलां. आनी आतां जेजू कितें म्हणटा तें पळोवया. जेजू मॅथ्यू 24:35 जेजू कितें म्हणटा तें पळोवया. अंतरार आनी प्रेतम सोडटली पूण म्हजें उतर केन्नाच सोडची ना. भाव भयणांनो जेजू सांगता स्वर्ग आनी संवसार कोबार जाय. स्वर्ग आनी संवसार म्हणटा कोबार जाय, पूण म्हाजें उतर आपूण उलयलां तें केन्नाच केन्नाच घडल्या बगर रावचें ना. हे जेजू भावार्थाचें उतर दिवन गेला भाव भयणांनो.
जेन्ना हे धर्तेर तो चल्लो तेन्ना तो आमकां सांगून गेला हो स्वर्ग आनी संवसार एक जातलो. एका टायमार भाव भयणांनो हो स्वर्ग आनी संवसार आतां एक जातलो आनी आमी त्या काळान आसा. कित्याक आमी आयज चिंतपाक जाय हो टायम लागीं पावला. जेजू येवपाचो टायम लागीं पावला भाव भयणांनो. संवसारान कितें तें घडटा तें पयशे नाल्यार जेजू येवपाचो टायम लागीं पावला आनी आमी तयार आसपाक जाय की धा हेजी आमी ऑफर आमी आयकता आंकवारींची 5 आंकवारी तयार आसल्यो 5 नासल्यो. म्हणजे रेशो कितें आहा भाव भयणांनो 50-50%. 50% घोडेक लोक स्वर्गार वयतलो 50% इफेना. देव म्हणटा तयार राव पवित्र आत्म्यान चल. लांब आसलेले ते पवित्र आत्म्यान चलताले पळय ती. ऑयल म्हणजे पवित्र आत्म्याचे एक सिंबल खुणा. पवित्र आत्म्यान चलताली पळय ती म्हणटा देव स्वर्गार वयतली. कित्याक ती पवित्र आत्म्यान चलता देवाच्या मांडण्या प्रमाणे चलता. आनी 5 जाणांचे जे तेल कोबार जाल्ले ते क्रिस्तांव आसले पूण पवित्र आत्म्यान चलना. म्हणटच हांव क्रिस्तांव म्हणून भाव भयणांनो स्वर्ग मेवतलो म्हणना. तूं पवित्र आत्म्यान चलताय देवाचे उतर फुडें करून चलताय नाल्यार देव म्हणटा स्वर्ग आपणान तुका तयार. आनी हांगर जोडलाय पळय भाव भयणांनो थंयसर तुका देवान ऑलरेडी रिवॉर्ड दवरलेलो आहा. ऑलरेडी ताणें तयार केल्लें आहा. तो म्हणटा आपूण वयता बापाय लागीं तुका तयार करपाक तुजें घर. आमकां देवाच्या उतरान सांगता आपूण वयता बापाय लागीं तुका रूम तयार करपाक तुका मेन्शन तयार करपाक इंग्लिशीन म्हणटा. म्हणजे तुजें घर आपूण तयार करपाक वयता. तूं जेन्ना थंय येतलोय तुजें घर भरलेलें तुका मेवतलें. कित्याक ह्या संवसारान तुवें बरें काम केलां आनी आपूण तुका इनाम दितलो. देव तुका ऑलरेडी प्रॉमीस दिता जेन्ना तूं म्हाज्या राज्यान येतलो आपूण तुका इनाम दितलो आनी आपूण रावतलो थंयसर उबो तुका म्हाज्या राज्यान घेवपाक. भाव भयणांनो जेजू रावतलो थंयसर तुका राज्यान भितर घेवपाक. कित्याक तो म्हणटा हांव जावन आसा ती वाटेर कोण मेवतलो देव म्हणटालो यो म्हाज्या बऱ्या शिसा तुवें म्हाजें बरें काम केलां आपूण तुका सर्गीच्या बापाच्या फुड्यान हाडटा आनी सर्गीच्या बापाच्या फुड्यान हाडटलो तुजें तें तुका दितलो आनी इनाम तुका दितलो भाव भयणां. ताका लागून देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमी ही कास्तीक कित्याक घेतात भाव भयणांनो गांवांनी वचपाक. कित्याक खबर ना देवाच्या उतराची. आमकां देवाचें उतर वाजूंक जाय म्हणून भाव भयणांनो आमकां हें सांगलेलें न्हू. पूण हांव तुमकां आयज सांगता भाव भयणांनो आनी तुमचेशीन पांयां पडटा चालू करूंक ना. आयच्यान गॉस्पल वाचपाक चालू कर. 4 गॉस्पल आहा जेजूची जिवीत बरयलेलें आहा थंयसरल्यान सुरवात करा. आदलो करार व्हडलो आहा. आदलो करार खूब व्हडलो आहा पूण नवे करारान चड बूक ना. ते नवे करार तरी आमी चालू करुया. पयले 4 गॉस्पल वाचुया. जेजून ह्या संवसारान कितें उतरां उलयली जेजूची शिकवण कितें आहा जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियोया. जेजूची शिकवण आमी चलोवया आनी भाव भयणांनो स्वर्ग हो देव तुमकां दितलो हें गॅरंटीचें उतर हांव. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचे नेमा प्रमाणे आमी जियोंक जाय. आयजाया 48 कितें म्हणटा तो पळोवया. Isaiah 48 verse. या तोंड सुकता फूल बावता पूण आमचे देवाचे उतर तपता सदां सर्वदा. भाव भयणांनो फुलां म्हणटा येता मुद्देली म्हाजें उतर मरना. आपल्यान तुमच्या वारी करार केला तो मोचचो ना. म्हाजें उतर साश्णांक तोपतेलें म्हणटा भाव. हो तुजो देव तुजेशीन उलयता भाव भयणांनो. आयच्या दिसाक आमकां उत्साह येता. म्हाज्या उतराचेर विश्वास कर. हांवें हें तुका बरोवन दवरला तुका बेसांव तुज्या वांगडा हांवें करार केला. म्हाजें उतर जी बाकीचें काम आपूण करतलो. पीक तुमकां आपूण दितलो आनी 100 पटींनी भाव भयणां. तुमच्या लायफान केन्ना तोणें पडचें ना. देवाचें उतर तूं तोंडार घे आनी उचार तूं डेली. हांव तुका गॅरंटी दिवन सांगता आमी ह्या वर्सा स्टार्ट केला. आमी आतां फर्स्ट आमची हांगर
जाली 27 एक वर्स दिता भाव भयणानो. एक वर्स हांव तर आमोरी येयलो. एका वर्सान आयच्या दिसा खान ती तुमी तर वयर पावोंक ना एका वर्सान. नाजाल्यार हांव हे देवाचें उतर फॉरवर्ड करपाचें बंद करता. कित्याक म्हाका हे देवाच्या उतराचेर कॉन्फिडन्स आसा. हे देवाचें उतर घडोवन येतलें. ह्या वर्सा तुमी वाड पळयतले म्हणचे पळयतले. ह्या वर्सा कोण गरीबसाणीन आहा तो गिरेस्त जातलो म्हणजे जातलो. तूं देवाचें उतर तुज्या तोंडार. तूं म्हूण जेजू तूं गरीब जालो हांव गिरेस्त जावपाक हांव मानता. हांव गिरेस्त मनीस म्हणून. कित्याक तुवें म्हटल्यार अब्राहम वॉज अ रिच मॅन. आमी अब्राहमाची सोस्ती. हांव म्हणटा जेजू तूं गरीब जालाय हांव गिरेस्त जावपाक हांव गिरेस्त जेजू क्रिस्ताच्या. डेली म्हणत राव जेजू हांव जेजू तुज्या नांवान हांव गिरेस्त. तूं म्हाका जाणवाय दिताय. तूं म्हाका शिकयताय म्हाजे पयशे कशे वाडटले. तूं कितें कशें करतलो. पवित्र आत्मा सुचयतलो. पवित्र आत्मा तुका वाट दाखयतलो. तुजे पयशे कशे वाडपाक जाय. तुवें पयशे खंय घालपाक जाय. कशें तुवें तुज्या पयशांचे देवाक पयशे दिवपाक जाय. पवित्र आत्मा शिकयतलो. वाड कशी जातली पळय. हांव गॅरंटी दिवन सांगता भाव भयणानो. म्हाका जेन्ना हांव सिस्टरीक खबर आहा जेन्ना हांवें ह्या वर्सा स्टार्ट केल्लें देवान म्हाका पयलें देवाचें उतर दिलें. जॉब 8:7. वा सिस्टर जॉब 8:7. तेन्ना जें कितें देव तुका दितलो ताचे मुखार तुजें शेणलां पिग्रेसकाय कांयच न्हयशी जातली. भाव भयणानो हे देवाचें उतर म्हाका ज्या जाग्याचेर तूं तुजे पयशे शेणला थंय तूं रावचो. देव तुका 100 कोटींनी सुबेज दिता. कित्याक तो येयलो चोरपाक मारपाक आनी नागोवपाक. कोण कोण येयलो चोरपाक मारपाक आनी नागोवपाक. सैतान. देव येयलो कित्याक जिवीत आनी सुबाम जिवीत दिवपाक. देव म्हणटा तुका जिवीत आनी सुबाम जिवीत दिवपाक येयला. नाल्यार देव तर म्हणटा तुका जिवीत आनी सुबाम जिवीत तर दिवपाक येयला. सुबाम जिवीत म्हणजे उणें जिवीत. अबांडन्स. अबांडन्स म्हणजे 5 माचली 5 उणे 2 नुस्तीं. देवान मल्टिप्लाय केले कितकी जाली 5,000. बायबलार बरयलें 5,000. पूण लोक कितको आसतलो फकत दाल्ले म्हटल्यार थंयसर 5,000. थंयसर देवाच्या उतरान म्हटलां फकत दाल्ले म्हणजे मेन्शन केला मेन. पूण अस्तोऱ्यो कितके आसतल्यो. आतां हांगर दाल्ले कितके आहा. अस्तोऱ्यो कितके आसतल्यो. तेंची भुरगीं कितकी आसतलीं. म्हणटकच तेणीन फकत थंयसर तो मेन कित्याक म्हटला कॅल्क्युलेशन. पूण 25,000 वयर लोक आसतलो. 5 पाव 2 नुस्तीं मल्टिप्लिकेशन. देव प्लसाक प्लस दिना भाव भयणानो. देवान म्हटलां तुका पीक जातले 30, 60, 100. पूण आमी 30 आनी 60 आमी एग्री जायना. ना म्हणटा देवा तूं 30 60 न्हू तूं 100. आनी एवरी टायम आमी म्हणटा पळय तेन्ना आमी म्हणटा देवा तुवें म्हाका 100 पोटींनी दिला आनी म्हाका 100 पोटीनूच जाय देवा. आनी देवाक तूं जेन्ना म्हणटाय म्हाका 100 पोटींनी जाय म्हणटा व्हरतो तुजो भावार जावनी तुज्या भावार तापा. देव तुका सांगता तुवें भावार दाखयताय 100 पोटीचो आपूण तुका 100 पोटी दिता. कित्याक देवाच्या उतरान बरोवन दवरलेलें 30, 60, 100. तो म्हणटा 30 नाका देवा म्हाका 30 नाका 60य म्हाका नाका म्हाका 100 जाय. देव म्हणटा तूं 100 भावार करता 100 आपूण तुका दिता. 12 वर्सांची वस्तोरी आहली भाव भयणां. 12 वर्सांची वस्तोरी आहली आनी आख्खे जिविताचे म्हणटा गिरेस्ती आहली. आख्खे जिविताचे पयशे आहले ते डॉक्टरा फुड्यान कडेन कबार केले. आनी तिका कोण तरी अशें येवन सांगता जेजू म्हणून भोंवता. जेजू म्हणून भोंवता ताका हात लायल्यार लोक बरो जाता. आनी हे आयकता भाव भयणांनो लोक आयकता अशें जेजू हो भोंवता जेजू हो भोंवता आनी हात लायल्यार बरें. हे बायले भितर भावार्थ वाडटा. हे बायले भितर भावार्थ वाडटा. आनी ही बायल कितें करता वयता आनी जेजूक हात लायता.
हात लायता तेन्ना भाव भयणांनो त्याच टायमार तिचे रक्तपात बंद जाता. त्याच टायमार तिचे रक्तपात बंद जाता आनी तिका पेकोडी मेवता. जेजूक कळटा कोणें तरी आपणाक हात लायला आनी म्हाजो पावर भायर गेला. भाव भयणांनो इतको लोक आहलो जेजूक सगळेच हात लायता. इतको लोक आहलो जेजूक सगळेच हात लायताले. नाल्यार जेजूक कशें कळलें की आपणाक कोणें हात लायला आनी म्हाजो पावर भायर गेला. कित्याक लागून जेजूक कळलें सांगा भाव भयणांनो. जेजूक कळलें कोणें तरी आपणाचेर भावार्थ दाखयला. कोणें तरी हे परचेंतल्यान आपणाचेर भावार्थ दाखयला आनी त्याच टायमार ती बरी जाल्या. आनी जेन्ना जेजू निसाल्ले तेन्ना ती आपणाची टेस्टमनी सांगता. ती म्हणटा जेजू आपणें तुका हात लायल्लो ह्याच वेळार म्हाजें रक्तपात बंद जाला. जेजू म्हणटा जावनी तुज्या भावार्था. आनी त्याच टायमार भाव भयणांनी वयता. फुडें आमी पळयता जाकेरेस न्हू जेन्ना तो वयता पळय तेन्ना जाकेरेस चेडू तितक्याच टायमार तेचो थंयसरल्यान कोण येता आनी म्हणटा ते मेले. जाकेरेसाच्या चेडवाशीन वयता तो. हां ना आतां तो कोण वयता तो जायरसा कोण. जायरस चलोन येता. जायरस देवाक घेवन वयता आपणाच्या चेडवाक बरें करपाक. आनी जेजू सदांच रेडी आसता. तो सिनिगाचो आसो कोणूय आसो जेजू तेच्या भारी वयता. कोण तरी येवन सांगता थंयसर की तुजें चेडू मेलें म्हणून. देव म्हणटा ताका तेजें आयकनाका फकत भावार्थ तर. जेजू खबर आहा तो कितें करूंक वचपाचो आहा पळय तो. आनी हे चेडू कितक्या वर्सांचें आसता. ही उस्तोरी बरी जाल्ली ती कितक्या वर्सांची. कित्याक 12 वर्सांची. देव सगळे देवाचे अरेंजमेंट सगळे परफेक्ट आसता. आमी बारीक नियाळ करिना भाव भयणांनो. ही 12 ती ऑलरेडी 12 वर्सांची उस्तोरी 12 वर्सां ती पिडेस्ताली. ह्या 12 वर्साचे चेडू मेल्ले आसता. देव म्हणटा आपूण येता. वयता फुडें वयता नाल्यार तेंचो थंयसर चालू आहा. आदल्या टायमार खूब रडप आसताले. स्पेशल लोक रडपाकूय आसताले त्या टायमार. म्हणटो तेंचो रडप चालू आहा. आनी देव सांगता कित्याक रडटात तुमी. ते न्हिदला आनी ते देवाक हांसतात. आनी देव कितें करता तांकां व्हरना भितर. फकत आपणाचे 2 शिसां तेज्या आवयक आनी पायक घेवन भितर वयता आनी म्हणटा तलिता कूम लिटल गर्ल गेट अप. आनी त्याच टायमार भाव भयणांनो ते उठटा. 12 वर्सांचे थंय 12 वर्सांचे 12 भाव भयणां. थंयसरूय 12 वर्सांची मिलाद हांगरूय 12 वर्सांची मिलाद. देव ऑलरेडी जाणा. आनी हे बायलेचे पयले आमी हे बायलेन मागलें तिचो घोव बरो जालो. मेल्लो घोव जितो जालो. आपणाचेर भावार दवर म्हणटा तो हेका सांगता तूं आपणाचेर भावार दवर. तो कितें सांगता तेजेर तूं आयकोनाकाय. आपूण जाण आपूण येता न्हू तुज्या वांगडा. आनी देव आमच्या वांगडा आजुनूय आहा भाव भयणांनी. देवान आमकां सोडूंक ना. देव आपणाचे भासवण्यो मानता. आनी आमी पळयता तेजे जिवितांत हे घडोवन येता. लाजरसाकूय वयता पळय तेन्ना तेंच करता. लोक चिंता आतां 4 दीस जाल्या ताका घाण पडल्या हें पडला. देव म्हणटा आपणाक खबर आहा. लाजरस सूट म्हणटा. लाजरस सुट्टा. तोच देव भाव भयणां. जेजू चेंज जावंक ना. तोच जेजू आमकां जॉन 14:12 सांगता तूं तर म्हाजें सत मानशी नाजाल्यार हांवें केलां तितकेंच न्हू म्हाज्याहून व्हरती कामां तूं करतलो. देव तुका सांगता तूं म्हाज्याहून व्हरती कामां करतलो. तूं विश्वास धरपाक रेडी आहा. तूं कोण सीख आहा तेजेर हात धरपाक रेडी आनी म्हणपाक रेडी आहा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं बरो जालो. भाव भयणांनो त्याच टायमार पवित्र आत्मो ताका बरो करतलो. कित्याक तो गजाल सांगता आपणाचो पवित्र आत्मा तुज्या भितर आहा म्हणून तो गजाल सांगता तुका.
की हांवें केल्या तेज्याहून व्हरती कामां तूं करतलोय, कित्याक तुज्या भितर हांव म्हाजो आत्मो घालून वयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. फुडले पळोवया भाव भयणांनो, साम्स 119:89. तुझे उतर सासनाक तोपता सोरेस्परा, स्वर्गार ते सदां स्थिर. भाव भयणांनो, देवाचें उतर सदांच तोपता म्हणजे तें कोबार जावपाचें ना. देवाचें उतर स्वर्गार बरयलेलें आहा. देव स्वर्गार रावता, देवाचें उतर स्वर्गार आहा. स्वर्गा वयलें उतर आमी ह्या धर्तेर लागू करूंक जाय. ही पदवी देवान आमकां दिल्या तोंडान. देव म्हणटा म्हाजें उतर घे, तुज्या तोंडान घाल, भायर उचार, घडून हांव हाडटलो. इतके कॉन्फिडन्साचे भाव भयणांनो देवाची उतरां. तो म्हणटा तुज्या तोंडार तर म्हाजें उतर आहा, म्हाज्या तोंडांतल्यान तर तुवें तें उतर उलयलें जाल्यार देव म्हणटा घडून हांव हाडटलो. तुका आनी चिंता करपाची गरज ना. भाव भयणांनो, आमच्या तोंडार देवाचें उतर ना. आमी ह्या संवसाराचे प्रॉब्लेम उलयता. हांव गरीब, म्हाजेशीन हें ना, म्हाज्या सासूबायन हें म्हटलें, म्हाज्या भुरग्यांनी हें म्हटलें, म्हाज्या हेड्यान हें म्हटलें, हेणेन म्हटलें, तें म्हटलें, आनी तो राग घेवन आमी बसले. आनी मेन म्हणजे भाव भयणांनो, मार्क 11:25 आमकां सांगता, आनी हें क्रिस्तांवाचें मेन काम. ज्या दिसा तूं रातीक मागणें कोत्ताय, सकाळीं मागणें कोत्ताय, देवाक पयलें म्हण, देवा नको आसतना हांवें कोणाक दुखयलां, जावं नको आसतना कोणें म्हाका दुखयलां, म्हाका बक्षी. हांव नको, हांवें जावं म्हाज्या तोंडांतल्यान कितें उतर उलयलां, घोडयेक तें दुसऱ्याक लागलां आसतालें, म्हाका बक्षी. मार्क 11:25 सांगता, पयले बोगसणाचें मागणें कर आनी मागीर आपणाच्या फुड्यान यो, तेन्ना आपूण तुजेर सुभान बेसांव. बोगसणाचें मागणें भाव भयणांनो एवरी डे हांवें करपाक जाय. एवरी डे मागच्या पयलीं हांवें देवाशीन बोगसणें मारपाक. तूं मिस्टेक केल्याय ना केल्याय, मागलें म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना. आमी नको आमच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरतलें. हांव नको ह्या टायमार कोणाक हांव देवाचें उतर दिता तेका रॉंगली तेका लागता, आनी तो म्हणटा कितें ब्रदर आपणाक हें कोत्ता तें कोत्ता, आमकां हें सांगता. एक टायम तो मनीस हर्ट जाता. आतां म्हाका खबर ना, पूण हांव देवाक म्हणटा घोडेक अननोइंगली कोण हर्ट जाला, देवा हांव चुकलो आसतलो, म्हाका माफ कर. भाव भयणांनो, बेसांवाचें दार ओपन जालें. बेसांवाचें दार ओपन जालें जेन्ना बोगसणाचें मागणें कोत्ता पळय तेन्ना. आनी एवरी टायम भाव भयणांनो, जेन्ना आमी प्रेयर कोत्ता पयलें बोगसणें देवा लागीं मागपाक जाय. पयलें बोगसणें तूं आदलो देवाचें शिकोण वाच भाव भयणांनो. एवरी टायम देव म्हणटा मागणें करच्या पयलीं, ऑल्तारार कितें हाडच्या पयलीं पयलो तुजो भावाक माफ कर. कोणाचेरूय राग आसो, भावार्थान भाव भयणांनो आमी कोणाकूय बोगसणें दिवंक शकता, कित्याक देवान भावार्थान बोगसणें दिलें. आमी जल्मोंक नासलीं, आमी जल्मोंक नासलीं जेन्ना देवान बोगसणें दिलां पळय तें. देवान म्हटलें तें नको तें कितें करता, तें बक्षी तेंकां बापा, तें नको तें कितें करता. तेंकांच लागून बोगसणें मागोंक ना. आमच्या पासून बोगसणें मागला भाव भयणांनो, ते बोगसणेचे देवान खुर्साद दिल्ले. आयज पासून आमी उजार कोत्ता भावार्थाचें बोगसणें, आनी आमी आयज पासून ते खुर्साद दिला तें बोगसणें आमी आपणाक शकता. आनी भावार्थाचें बोगसणें भावार्थान भाव भयणांनो आमी कोणाकूय माफ करूंक शकता. फॉरगिवनेस इज बाय फेथ. आनी मागीर देव तुका फिजिकलानूय फॉरगिव करपाक तुका घोटाय दिता. म्हाज्या डॅडीची हांव टेस्टिमनी सांगता. असोच म्हाका डॅडी खूब त्रास करता. 21 वर्सां म्हाका ताणें खूब त्रास केलो. म्हाजी मामी मेल्या उपरांत खूब त्रास केलो, पूण हांवें म्हाज्या मामीक उतर दिल्लें. हांव ताका केन्नाच एकटो सोदचो ना, कित्याक आनीक कोण ना, हांव तेजो सांबाळ करतलो. आनी हांव देवाचे हे मामीक हांवें भासावणी दिल्या म्हणून इतके त्रास करतना पासून हांव ताका सदांच तो म्हाका इतको व्हडलो आसतना पासून मारतालो. इतको व्हडलो आसतना म्हणजे हांव 40 वर्सांचो पासून आसतना हांवें तेजो मार खाल्लो. इतके वर्सांचो पासून तो मागतालो, हांव उगी रावतालो, कित्याक हांवें म्हाज्या मांयक भासावणी दिली की हांव तेजो सांबाळ करतलो. म्हाजे भुरगींय त्रास काडटलीं, म्हाजी बायलूय त्रास काडटाली. म्हणटाली हांवें म्हटलें हांवें पळय भासावणी दिल्या, म्हाका मोडपाक जायना. हांवें म्हाज्या मांयक सांगलां हांव तेजो सांबाळ करतलो म्हणून. पूण एक दीस भाव भयणांनो म्हाजे पाशियेस कोवाच आनी हांव तेजेर थापट मारलो. आनी त्याच टायमार हांव घर सोडटा आनी हांव
म्हजें घर आहलें, हांव घर सोडटा आनी हांव म्हाज्या घरान येता. पूण म्हाका 3 दीस जेम पडना. म्हाका 3 दीस हांव फुगार जाता, कित्याक म्हाका खबर हांवें रॉंग केलो. देव म्हाका उत्सायता. 3 दीस म्हाका जेम पडना. हांव तिसऱ्या दिसा उठ्ठा आनी पादिकाराशीन वयता. आनी हांव पादिकाराक सांगता, पळय अशें अशें जालां. पादिकार म्हणटा, कित्याक हात उखल्ले रे? हांवें म्हटलें, हांव नोको पादिकार, हांवें हात उखल्लो, हांव मानता हांवें हात उखल्लो. पादिकार म्हणटा, वस तेज्या पांयांक धर आनी तेजें भोगसणें मान. हांव गेलो भावा भयणान, पादिकाराक हांवें मान दिलो आनी खऱ्यानूच म्हाका ह्या पादिकारान बरो हें दिलो, बरें सांगलें ताणें म्हाका. आनी हांव गेलो, म्हाज्या बापायचे पांय धरले आनी हांवें माफी मागली आनी वेंग मारली आनी हांवें म्हटलें, हांव सॉरी, हांवें तुजें रात उखलूंक पारना. पूण भाव भयणानो, हांवें ताका भुगशिलो, तेणेनूय म्हाका भुगशिलो. पूण दोगांय भितर राग, काळजान सान जागना. दोगूय एकामेकाक पयल्यार तांबडे जाता. तो म्हाका कोसता, हांव ताका कोसता. पूण भोगसणें दिलां आमी आनी हांव देवा लागीं मागोंक लागलो, देवा म्हाका आदार दी ताका भोगसुपाक. हांवें भावार्थान ताका भोगशिलो, पूण म्हाजें भोगसणें कंप्लीट ना आनी पवित्र आत्मो असो म्हाका आदार दिलो. एका वर्सान भाव भयणानो आमचे दोगांयचें इतकें रिलेशन बरें जालें. आयच्या दिसाक पासून परफेक्ट आमचें रिलेशन पवित्र आत्म्यान केलें. कित्याक भाव भयणानो, हांवें पवित्र आत्म्यान सांगलें, जायना म्हाका भोगसूंक ताका पयल्यार म्हाका राग येता. ताका पयल्यार म्हाका राग येता. हांवें तोंडान भोगशिला ताका, पूण तूं म्हाका आदार दी ताका फिजिकलानूय भोगशिवपाक. आनी फिजिकलानूय भोगशिल्लो भाव भयणानो. आतां डॅडी म्हाजो सारको बेस्ट फ्रेंड. आतां म्हाजो डॅडी म्हाजो बेस्ट फ्रेंड. म्हाका कितें सांगल्या बगर केन्नाच कांय कर. पूण भाव भयणानो असो आदार दिता मागीर आमकां पवित्र. पयलो भावार्थान माफ कर, मागीर तुका फुडलो आदार पवित्र आत्मो दितलो. तो तुज्या फुड्यान मनीस उबो रावलो तरी तूं ताका माफ करूंक शकता. हें अशें घडटा म्हणून हांवें म्हाज्या डॅडीची टेस्टमनी दिल्या. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. साम्स 33:4 घेऊन. 33:4. सोरेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगळीं ताची कर्तुबां विस्वाशीपणाची. भाव भयणानो, देव आपणाच्या उतराक विश्वासी. ताका लागून आमी म्हणटा इज अ फेथफूल गॉड. अब्राहमाक ताणें भास दिली. अब्राहमाक भास दिली, तूं सगळ्या राष्ट्रांचो बापूय. आयच्या दिसाक पासून भाव भयणान ती भासण दिल्ली ती आयच्या दिसाक पासून ती चालू. आमी कोणाची परस अजून पासून देवाचें उतर तें घडटा. आमी मानता भाव भयणानो, पूण नियाळ कर. अजून पासून आमी म्हणटा अब्राहम गिरेस्त आमी गिरेस्त. अब्राहमाची गिरेस्तकाय आमची गिरेस्तकाय. अब्राहमाचेर बेसा उलयलेली ती आमचेर देवान उलयल्या ही आमी मानता. पूण आमी चिंतिना हे देवान आमचेर ऑलरेडी उतर उडोवन दवरलेलें आहा आनी देव आपणाचें उतर सांबाळटा. हे कॉन्फिडन्स आसपाक जाय भाव भयणानो. हांव गॅरंटी दिवन सांगता भाव भयणानो, जेन्ना आमी देवाक पयले जागो दितलो, देवाच्या उतरा प्रमाणे जेतले, आमच्या लायफान उणें पडोंक शकना. कित्याक देवान आमच्या वांगडा करार केलो. हो करार भाव भयणानो देवाचो. आनी देव आपणाचो करार मोडचो ना. मोडलो नाल्यार स्वर्ग आनी संवसार उरचो ना. हो पडटलो भाव भयणानो. स्वर्ग आनी संवसार असोच पडटलो. कित्याक ताणें तेच्या उतराचेर हें सगळें चलता आनी तो आपणाचें उतर सांबाळटा. आयच्या दिसाक पासून ताणें आपणाचें उतर सांबाळटा. एक पासून उतर भाव भयणानो देवाचें अशें घडोवन येवंक ना अशें ना. आमी उचारूंक ना म्हणून आमच्या लायफान आमी अणभवूंक ना. पूण आमी आतां निर्णय घेवया भाव भयणानो. हे देवाचें उतर आमी उचारतले. हे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेतले. हे देवाच्या उतराक आमी व्हरतो जागो दितले. जेजूची शिकवण आमी लागू करतले. हांव गॅरंटी दिवन सांगता, हांगोर आहा तितकी स्वर्ग पळयतले, स्वर्गारूच वयतले. कित्याक देवाचे शिकवणे प्रमाणे तुजी. देव म्हणटा तूं म्हाजे शिकवणे प्रमाणे जिये, स्वर्ग दिवपाचें काम म्हाजें. स्वर्ग आपूण तुका दितलो म्हाज्या उतरा प्रमाणे जिये. देव आपूण आपणाच्या उतरान सांगता, यू आर माय डिसायपल
if you obey my word. John 8:31. आपणाचेर भावार दवरलो त्या जुदेवांक जेसून म्हणलें, तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरीपणी म्हजे शीस जातल्यात. भाव भयणांनो, जेजू म्हणटा म्हाजें उतर तूं खरेपणी तुज्या भितर रिगोवन धरशी जाल्यार तूं म्हाजो शीस जातलो. आनी शिसाक भाव भयणांनो सोर्ग, शिसाक सोर्ग. देव म्हणटा तूं म्हाजें उतर तो तूं सांबाळून धरची, म्हाज्या उतरा प्रमाणे जियेशी, म्हाज्या उतराक पयलो जागो दिवशी, म्हाज्या उतराचेर तो तुजें घर बांदशी, नाजाल्यार तुका स्वर्ग मेळटलो. देव गॅरंटी दिता भाव. आनी कोणा कडल्यान गॅरंटी जाय आमकां? आनी आमकां इतकी गॅरंटी कोण दिवंक शकता? आमचो देवूच दिवंक शकता. कित्याक देवान आमचो इतको मोग केला. सर्गीच्या बापायन आमचो इतको मोग केला की आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडला. जो कोण तेजेर विश्वास दवरता, जो कोण ताका पयलो जागो दिता, जो कोण तेजेर भावार दवरता, तो म्हणटा तो साश्टीक जिवीत ताका मेळटलें. ऑलरेडी देवान उतर उडोवन दवरलेलें. ह्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता, भावार्थ आमी देवाच्या उतराचेर धरता. आदल्या कोरारान भाव भयणांनो, आदल्या कोरारान हांवें म्हाज्या बायबल क्लासीन सांगलां, आदल्या कोरारान चडूचशे 70 टायम आख्खे 47 बुक्स आहा आमच्या आदल्या कोरारान. 47 बुक्सान 70 टायम भावार्थ हे उतर, 70 टायम. नव्या कोरारान उणें उणें 250 वयर. बिलीव हे उतर 270 प्लस. दुसऱ्या बायबलांचेर दुसरे आसतले, पूण गिनती 270 जावन 250 प्लस. म्हणजे देव कितें म्हणटा, म्हाजेर भावार धरशी, म्हाजे उतरा प्रमाणे जियेशी, म्हाजे उतरा पयलो जागो दिवशी, नाजाल्यार स्वर्ग. भाव भयणांनो, सोर जोडपाक डिफिकल्ट ना. देवाचें उतर तर आमच्या तोंडार आहा, नाल्यार भाव भयणांनो सोर क्रिस्तावाक मेळपाक जाय. क्रिस्तांव म्हणून न्हू, देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवशी. आनी हेच आमी सांगूंक भोंवता भाव भयणांनो, देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवया, देवाक आमी मान दिवया, तेजे उतराक मान दिवया, तेजे उतर जियोया भाव भयणांनो. जॉन 14:23 म्हणटा, तूं तर खरेंच म्हणटाय तूं म्हाजो मोग करताय, नाजाल्यार म्हाजें उतर. आमी म्हणटात भाव भयणांनो, हांगोर एकलो बसून आसचो ना मनीस जो म्हणटलो आपूण जेजूचो मोग करिना. एकलो बसून आसचो. सगळीं जाणां म्हणटा आमी जेजूचो मोग करता, पूण जेजू म्हणटा तूं तर खरेंच म्हाजो मोग करता, तूं तर खऱ्यांनीच म्हणटाय तूं म्हाजो मोग करताय, जाल्यार म्हाज्या मोगाची क्रायटेरिया ही, म्हाजो मोगाचो तूं खरोच म्हाजो मोग करताय म्हणून म्हाका कोण येतले जेन्ना तूं म्हाजें उतर सांबाळटाय, म्हाज्या उतरा प्रमाणे तूं जियेताय, म्हाजें उतर तुज्या जिवितान तूं लागू करताय, तेन्ना देव म्हणटा म्हाजो बापूय तुजो मोग करता. कित्याक तुवें म्हाजें उतर जे देवान आपणाच्या पुता कडल्यान ह्या संवसारान धाडलें, सर्गीच्या बापायन जेजू कडल्यान उतर ह्या संवसारान धाडलें. उतर बापायचें जेजू घेवन येता, आमकां दिता, आनी जेजू म्हणटा तुवें तर म्हाका ओकोवलय आनी म्हाजें उतर पाळलें जाल्यार म्हाज्या बापायक ओकोवलें. आनी जेन्ना तूं हें उतर पाळलें तेन्ना जेजू सांगता म्हाजो बापूय तुजो मोग करतलो. गॅरंटी दिता म्हाजो बापूय मोग करतलो, तेज्याहून व्हडली गॅरंटी दिता. आनी हे गॅरंटीचेर नियाळ करा भाव भयणांनी. जॉन 14:23 आयच्या दिसाक वाचा आनी नियाळ करा. जेजू म्हणटा बाप पूत तुज्या भितर येवन रावतलो. बाप पूत तुज्या भितर येवन रावतलो जेजू सांगता. म्हणटो आतां स्वर्गार कोण उरलो? स्वर्गार उरलो कोण? बाप आनी पूत म्हणटा तुज्या भितर येतलो, स्वर्ग तुज्या भितर येयलो. ही बसावणी भाव भयणांनी जेजूची. जेजू म्हणटा स्वर्ग तुज्या भितर येयलो, कित्याक बाप पूत पवित्र आत्मा तेगूय देव तुज्या भितर, आनी तुज्या भितर येवन बिराड करतले. म्हणटा आत्मा भाव भयणांनो तो
आत्मा खंय आसूंक शकता, बाप खंय आसूंक शकता, जेजू खंय आसूंक शकता, पवित्र आत्मा आतां म्हाज्या भितर आहा. तूं पवित्र आत्मा तुमच्या भितर ना? सगल्या भितर आहा. तसो सगल्या भितर बापूय येतलो, सगल्या भितर जेजू येतलो. स्वर्ग म्हाज्या भितर, स्वर्गारूय आहा बापूय, पूण म्हाज्या भितरूय आहा. स्वर्गारूय आहा जेजू, म्हाज्या भितरूय आहा. स्वर्गारूय आहा पवित्र आत्मा, म्हाज्या भितरूय आहा. कित्याक आत्मा खंय आसूंक शकता. आनी ही भासावणी जेजू दिता. सगळ्यान व्हडली भासावणी भाव भयणानो ही आमच्या पवित्र पुस्तकान बरोवन बरयली आहा ती जॉन 14:23. सगळ्यान व्हडली भासावणी. स्वर्ग तुज्या भितर, बाप पूत पवित्र आत्मा तुज्या भितर येवन परमनंट ड्वेलिंग करता. आपूण तुज्या भितर येवन रावतलो म्हणटा भाव भयणानो. आनी जेजू आमचो इतको मोग करता, आमच्या कडल्यान कांयच उणें धरूंक शकना भाव भयणानो. इतको आमचो जेजू मोग करता. आनी लास्ट स्क्रिप्चर आमी घेवया उरल्या सिस्टरांनी. जोशुआ 23:14 घे. आतां पळयात, हांव मरणाक लागीं पावलां. सगल्या तुमच्या काळजान आनी आत्म्यान सौरेस्परां तुमच्या देवान केल्ल्यो सगल्यो भासावण्यो पाळोवन आयल्यात म्हूण जाणो जायात. तांतली एक पर्यान पाळोन येनासतना उरली ना. भाव भयणानो, जेन्ना जेजू क्रिस्त खुर्सार गेलो तेन्ना सगल्यो आदल्या करारान भासावण्यो हाडल्यो त्या खुर्सार ताणें कवर. एक पासून भासावणी भाव भयणानो आदल्या करारान जी बरोवन दवरलेली आहा. आमी गेल्या पनिनोंतेसा नियाळ केल्लो जेजूच्या खुर्साचेर आनी आमी पळयल्या कितक्यो ताणें बरोवन दवरलेल्यो त्या खुर्सार कंप्लीट जाल्यो. अश्यो कितक्योच भासावणी आहा. सोरवांडार येतलो सगल्यो भासावणी जेन्ना जेजू खुर्सार गेला ताणें कंप्लीट केलो. हो कराराचो देव. आपणाचो करार मोडचो ना भाव भयणानो. आपणाचो करार राखपाक येयल्लो तो. आपणाचे बापायचें उतर राखपाक येयल्लो. उतर राखले, आपूण पातक जालो आनी आमकां सगल्यांक पातकांतली सुटका दिली. आमचे भितर पातक आसत, पूण ऑलरेडी ताणें भाव भयणानो तेजें फारीकपण केलां. पूण आमकां हें न्हू की आमी पातकान जियोवपाचें. जेजूचे कश्टांचेर पळोवपाचें आनी पातका कडल्यान आमी पयस रावपाचें आनी देवाच्या सोंतपणान जियोवपाचें हें आमचें काम. आनी पवित्र आत्मा भाव भयणानो आमकां ही घोटाय दिता. आनी हे लास्ट स्क्रिप्चर घेवन एंड करुया भाव भयणानो. जोशुआ 21:45. इस्रायलाच्या घराण्यांक केल्ली एक पूर्ण भासावणी सौरेस्परान मोडली ना. त्यो सगल्यो पाळून आयल्यो. भाव भयणानो, देवाचें उतर म्हणटा इस्रायल पोरजेक. इस्रायल पोरजा देवाची पोरजा. इस्रायल पोरजा देवाची पोरजा. इस्रायल पोरजे बारी करार. पूण भाव भयणानो, जेन्ना देव खुर्सार मेलो तेन्ना देवाच्याच लोकांनी ताका खुर्सार घालो. ऑन भावाक त्यांनी घालूंक ना भाव भयणानो. ऑन भावार त्यांनी देवाक खुर्सार घालूंक ना. ऑन भावार त्यांनी देवाचेर विश्वास दवरलो. खुर्सार घातलो ताका देवाच्या मनशांनी. चीफ प्रिस्ट, स्क्रायब्स, फेरेजीस देवाचें उतर परगट करताले पळय, तेणी ताका खुर्सार घालो. ताका जिवेशी मार तो देवाच्या आड उरलो. तेणीन सजमोंक ना. आदलो करार शिकयताले ते, पूण देवाक तेणी होकळ्ळो. मारी आहली, मारयेचे आयकोंक ना. तांकां खबर आहलें आदल्या करारान बरयलेलो एक सोरवंडार येतलो, जेजू तेजें नांव आसतलें. हो सोरवंडार भाव भयणानो जेन्ना येयलो, जेजू मारयेन तांकां सांगलें जेजू तेजें नांव. व्हडल्या देवाचो पूत जेन्ना जुजेन सांगलें, आयकोंक ना तेणी कोणें आयकोंक ना. जेन्ना ते 3 किंग्स येयले, जेन्ना ते शेपडाक कितें म्हणटा ते गवळ्यांक देव दिसती पडलो. गवळ्यांनी बरी खबर सांगली. तितक्या टायमान तेणी आयकली आनी इसरोन गेले आनी जेजू खुर्सार घातलो. आयच्या दिसाक पासून तेंच घडटा भाव.
आयच्या दिसाक पासून देवाक जेजूचेर आमी विश्वास धरिनात, जेजूक आमी आजून पासून खुरसारूच घालता. अजून पासून विश्वास धरूंक ना भाव भयणांनो आमी जेजूचेर. अजून पासून जेजून कितें खुरसार केला आमचे तेचो नियाळ ना. आयच्या दिसाक पासून भाव भयणांनो आमी पळयत नाल्यार आमी क्रिस्तांवांच जेजूचेर बिलीव करिनात. भायल्या लोकांचे सोडून घाल, आमी उलयता हो हे करता, पिडापीठ दिता, हो पिडापीठ दिता. कोण पिडापीठ सगळ्यांक सुबेज दिता भाव भयणांनो देवाच्या उतरार? सगळ्यांक देवाच्या उतराचेर आड कोण येता? हे कोण येयला? तुमचे हिंदू भाव म्हणले कोण येयला हांगर आड येवपाक? आड येतलो नाल्यार भितरलो. देवाच्या उतराक ते आड येना, आमी तांकां ब्लेम करता ते आड येता. आमी ब्लेम करता, तांकां पडलेलें ना तुज्या धर्मान तूं कितें करताय पळय तें. आमी अजून पासून आमीच क्रिस्तांवां जेजूक मानिना. आमीच जेजूचेर आमी जेजूच्या उतराक पयलो जागो दिना. कितकी जाणांनी अजून पासून बायबल वाचपाक स्टार्ट करूंक ना. आतां हे कित्याक करूंक ना? हो तो तूं नोकय, नाल्यार हितून भासावण्यो आहा त्यो तुका कश्यो कळटल्यो. हो तो तुवें वाचूंक ना नाल्यार हितून भासावण्यो आहा त्यो कश्यो कळटल्यो. हितून देवान तुका कितें म्हटलां तें कशें कळटलें? देव म्हणटा तूं आशिर्वादी, खंय आहा बरयलेलें? तुका खबर ना? एफिशियन्स 1:3 बरयलेलें आहा, यू आर ब्लेस्ड. एफिशियन्स 1:4 म्हणटा यू आर एनॉयंटेड. सगल्यो भासावण्यो बरयलेल्यो पूण तुवें वाचूंक ना. म्हणटा तुका खबर ना देव तुजें कितें म्हणटा पळय तें. संवसार तुजें कितें म्हणटा तें तुका खबर. तूं गद्दो, तुका कांय कळना, तुका भुरगीं ना, तूं वाश्टें, तूं हें तूं तें. हें संवसार म्हणटा ती तुका सगळीं उतरां खबर आहा, कित्याक संवसाराचे तूं भितर घेता. आनी देव म्हणटा तूं आशिर्वादी, तुका भुरगीं दिवपाचो हांवें पदवी दिल्या, वाडपाक चडपाक हांवें पदवी दिल्या. लास्ट टायम हांवें सांगलां ते हेजेर, ते बायलेचें सांगलां न्हू म्हणटा देव म्हणटा ऑलरेडी तुका भासावण्यो दिल्या. तूं भासावण्यो आपणायता पळय त्या दिसा कोणाक भुरगीं नासलेलीं तांकां भुरगीं जातात, कोण गरीब म्हणटाले ती गिरेस्त जातात, कोण आमी म्हणटाली आमकां शिकोंक जायनासलीं शिकपाक पावतात. देवाचें उतर, तूं देवाचें उतर तुजेर उलयताले तें घडोवन येता. आतां गेल्ल्या विकान हांवें 26 तारखेर कॉलेम दिली. एक धाकटुलें भुरगें आसलें आनी ते धाकटुले भुरगे त्या दिसाच्यान म्हणूंक लागले म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या मोना, म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या मोना, जेजू क्रिस्ताच्या मोना. आनी तेंचो स्पोर्ट डे फर्स्ट येयले स्पोर्ट डे आनी येयले आनी आपणाच्या मांयक सांगता म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या मोना म्हणून आपणाक फर्स्ट प्रायज. काल आयज थंयसरल्यान येयला ते सांगता. हांव ते इस्कॉलाचे येयला पळय तेन्ना हांवें ताका विचारलें तुका जेजू क्रिस्ताच्या मोन आमकां आसता तें. धाकटुले भुरगे 4-5 वर्सांचे आसताले, इस्कॉलान वयता. आपणायलें उतर आनी आपणाचेर उलोवंक लागलें. कळ्ळें एकाच विकान भाव भयणो, एकाच विकान ते फर्स्ट येयले आनी ताका हें मेळलो, रिवॉर्ड मेळ्ळो एकाच विकान. आपूण उलयता देवाचें उतर, देव म्हणटा ताका हांव एग्री जाता, काय संवसार म्हणटा पळय ताका एग्री जाता. तुका कोणें वाश्टें म्हटलें तूं म्हणटाय तेणेन शिराप घातली, तेणेन हें उलयलां, तेणेन तें म्हटलां, तेणेन हें म्हटलां, तेणेन तें म्हटलां. तेणेन कितें म्हटलां तें कित्याक चिंताय? देवान कितें म्हटलां तुज्या विशीं तें चिंत. देवान कितें म्हटलां तें उचार आनी तें तुज्या लायफान घडोवन येतलें. मनीस म्हणटा तो व्हरतो काय देव म्हणटा तो? देव म्हणटा तें घडोवन येतलें सगळ्यान पयलीं. हांवें फकत म्हाज्या तोंडार देवाचें उतर धरपाक. एका विकाची हांव टेस्टमनी सांगता हे धाकट्या भुरग्याक जाली ती, कित्याक हें म्हाज्या चेडवान अनुभवलें म्हणून हांव सांगता. काल हांव युकेसान म्हाका फोन येयलो आनी तो 5 वर्सां पयलीं टबान पडलेलो. युकेन ते टबान बांदतात न्हू, तो पडलेलो आनी तेजी एक सायड पॅरलायज जाली, चलोंक ताका सारकें जायना.
म्हणटकच तो म्हणून ताणें म्हाका कोणेन तरी म्हाजो नंबर दिलो आनी ताणें म्हाका फोन केलो. हांवें ताका 3 स्क्रिप्चर दिले. हे 3 वाज म्हटले, हे 3 हेजेर तूं नियाळ कर, अर्द्या वरान म्हाका फोन कर. आनी मागीर म्हटलें हांव मागणें करता. 3 स्क्रिप्चर दिले, तेजेर नियाळ केले. एक्झॅक्टली अर्द्या वरान ताणें म्हाका फोन केलो. हांवें म्हटलें तुवें कितें वाचलाय तें आतां म्हाका सांग, म्हाका सजमोंक जाय, तूं कितकें सजमोंक. आनी तेणें परफेक्टली म्हाका सांग. म्हणूंक लागलें जेजूची हाडां जॉयंटा भायर आशिल्लीं. जेजूचे आंगाक कात नासली, सगळीं तिची हाडां दिसती पडटा. तूं एग्री जाताय काय म्हटलें, इतकें देवान सोंसलां. एका म्हटलें एका शिक्षा एकाच मनशान घेवपाक जाय. तूं स्वत मानता वय म्हणून जाय. मागीर ओके म्हटलें. आतां म्हटलें तूं उचारीत राव, जेजू तुजी हाडां लूज आसली, म्हाजी हाडां घट जावपाक. आर्गां तुका, महिमा तुका, तुज्या गायांनी हांव बरो जावं. तेज्या घोवाक सांगलें चलपाक स्टार्ट कर. आनी तो म्हणत रावलो. आनी हांवें आतां रिकॉर्डींग हेजेर घातला, फोनार घातला. कित्याक म्हाज्या वांगडा हांव आतां तिंगेर रावला न्हू, हांव कोल्या कोणागेर गेल्लो तिंगेर रावलो. आनी हो फोन म्हाका 10:30 सुमार येयलो. हांवें म्हटलें ब्रदर हांव हो फोन ऑन करता, तुमी दोगां जाणां तेस्तिम्यात येका, हे मॅटर कितें आतां जातलो पळय तो. आनी हांवें हेजे स्पिकरार घातलो आनी हांव स्पिकरार उलयता तशें पावटी मारूंक ना. हांवें म्हटलें ब्रदर कितके % बरो जाला. 70% जाला म्हणूंक लागलो. देव म्हटलें 70%ची शिक्षा कंप्लीट करूंक ना, 100% केलो. म्हणत राव, चलत राव म्हटलें, म्हणत राव, चलत राव. म्हणटा चलता. आतां म्हटलें जें करूंक जायनासलें तें करूंक जायनासलें तें करपाक स्टार्ट कर. आनी बायल हे सायडीन सारकी खूश जाल्या. आरे तें जायनासलें तें कर रे, तें जायनासलें तें कर रे, तुका बसपाक उठपाक जायनासलें बस आनी उठ रे. करता भाव भयणांनो कांयच आमी मागणें करूंक ना. ही दोगां टेस्टमनी आहा, ते हो भाव आनी ते तेंगेर सर्वंट आहा पळय ते तेंच्या फुड्यान हें वता. हे म्हाजो कॉल चालू 100% कंप्लीट हिलींग जालें. मागोन आसतना 100% म्हणूंक लागलो ब्रदर आपणाचें कंप्लीट म्हणूंक लागलो आपणाचें हिलींग जालें. भाव भयणांनो मागणें करूंक जाय. फकत ताका सांगलें देवाचें उतर म्हूण चलत राव. कंप्लीट 100 जावसर चलत राव. मनार दवर जेजून 100 केला. आपूण 50चेर रेडी ना, 70चेर रेडी ना, 100च जाय म्हाका. आनी जेन्ना म्हटलें भाव भयणांनो 100% ती आर्गां आनी महिमा दिवंक लागली. त्याच टायमार हांवें म्हटलें आतां वद्देवर म्हटलें तुमी आर्गां आनी महिमा देवाक दिया, तुजें उतर घोडेन येयलें. भाव भयणांनो मिलाक देव रावला. तूं आपणाच्या तोंडार उतर घे आनी उचार म्हणटा देव, मिलाक आपूण घडोवन हाडटलो. पवित्र आत्मा म्हाजो तुज्या भितर मिलाक. इम्पॉसिबल कांयच ना भाव. हे तुका कॉन्फिडन्साचें उतर दिलां, जे जेजून सांगलां आपूण पाळटलो म्हाजें उतर. तर हेज्या फुडें भाव भयणांनो जेन्ना हांव येतलो तेन्ना कसलीं उतरां आमी उचारपाचीं, ही उतरां हांव तुमकां सांगतलो. कसलीं आतां हांवें उतरां उचारपाचीं, कसलो तुजो प्रॉब्लम आहा, तुवें कितें उलोवपाचें. हो संवसार हें म्हणटा देव म्हाजें हें उलयता. हांव देवाचें उतर घेतलो. हांव म्हणटलो देवा तूं म्हणटा हांव आशिर्वादीक. आनी हांव कितें हात लायता तें सुफळ जाता. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जें तूं हात लायतलो तें सुफळ जाता. आनी हांवें पळयलां भाव भयणां जेन्ना आमी कित्याकूय हात लायता हांव म्हणटा जेजू हांव हें झाड लायता हें सुफळ जातलें, हेका भरपूर पीक येतली. खऱ्यांनीच भरपूर पीक येता. कित्याक देवाचें उतर घेतलें. जेजू तुवें म्हटलें जेका हांव हात लायता तें सुफळ जातलें. भाव भयणांनो सुफळ देवाचें उतर म्हाज्या तोंडार आसपाक जाय. देवाच्या उतराक एग्री जावपाक जाय. देवाच्या उतराक तूं एग्री जाता भाव भयणांनो तेच बेसांव तुजेर येता. कित्याक देवान उलयलेलें उतर तें संवसारान उलयलेलें न्हू, देवान उलयलेलें. तूं तर म्हणटाय भाव भयणांनो आयच्यान म्हण हांव आशिर्वादीक आनी हांव जेका हात लायता ते सगळें वाडटा आनी चोडटा ना तें पळय तूं म्हण. आनी हें हांव नेक्स्ट वीक येता म्हणसर भाव भयणांनो तुमी जितके जाणांनी म्हटलां हें उतर घडोवन येवपाकूच. आमेन.
हें उतर घडोवन येवपाकूच जाय. तूं म्हूण जेजू तुजें उतर म्हणटा हांव आशिर्वादीक हांव जे एका हात लायता ते वाडटा आनी चलता. आनी तूं पळय भाव भयणानो, एका विकान तुमी पळयतले, नेक्स्ट विकान येता पळय तेन्ना तुमचे ऑलरेडी टेस्टमनी आसतल्यो, ब्रदर आपण हें म्हटलेलें आनी हे आमी वाड पयली. हांव तुका सांगता म्हाज्या लायफान जाता पळय. आतां म्हाजो हांव कितें स्पेशल न्हू. देव म्हणटा जितको हांवें जेजूचो मोग केला तितको हांवें तुजो मोग केला. 1 इंच सुणो न्हू, 1 इंच सुबेज न्हू. John 3:16 सांगता, गॉड सो लव द वर्ल्ड दॅट ही गेव हिज ओन्ली बिगॉटन सन. जेजून सर्गीच्या बापायन देवाचो आमचो इतको मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक दिलो. म्हणजे जेजूचे आनी आमचो मोग उणो ना, सेम. देवाचें उतर म्हणटा गॉड सो लव द वर्ल्ड दॅट ही गेव हिज ओन्ली बिगॉटन सन. एकलोच मालगाडो पूत आमकां दिता. इतको आमचो मोग केलो की आपणाचो मालगाडो पूत दिलो. भाव भयणानो, पूत दिलो नाजाल्यार म्हाका एक सांग, ताका सर्ग दिवपाक कितें जालां? आपणाच्या तर एकल्याच पुताची किंमत तो आमच्या मनशा काळाक लागून दिता, नाल्यार सर्ग दिवपाक तुका ताका कितें उणें पडटा? लूक 12:32 म्हणटा, भियेनाकाय भुरग्यांनो, म्हाज्या बापायचे कशी तुका सर्गीच्या राज दिता. हे देवाचें उतर सांगता भाव भयणानो. जेजू सांगता म्हाज्या बापायची कशी तुका सर्गीच्या राज दिवपाक. आपणान दिलो नाल्यार राज कांय न्हू भाव भयणानो. आंगूल हांव नको, हांवें आंगूर म्हटला नाल्यार म्हाज्या चेडवाक तर कोणेंनी किडनॅप केलें आनी म्हाजेशीन 15 लाख आहा. आनी त्या टायमार तो चोर म्हणटा तुवें 15 लाख दिवपाक जाय आनी तुज्या हांव चेडवाक हांव भाव भयणानो फाटीं फुडें चिंतचो ना, हांव 15 लाख काडून दितलो. हांव फाटीं फुडें चिंतचो ना, हांव 15 लाख काडून दितलो. हांव म्हणटलो म्हाजें चेडूं. जेजून आमचो सर्गीच्या बापायन आमचो इतको मोग केलो की आपणाच्या पुताक खाली केलो आपणा कडल्यान. पुताक तर खाली करता नाल्यार राज कित्याक दिवचो ना भाव भयणानो? तेजी गिरेस्त कित्याक दिवचो ना? हांव तर ह्या संवसाराचो बापूय जावन म्हाज्या चेडवाक सोडपाक 15 लाख दिवपाक रेडी आहा, नाल्यार सर्गीचो बापूय आमकां कित्याक आपणाचें राज आमच्या कडल्यान पयस धरतलो भाव भयणानो? ताका लागून जेजू म्हणटा म्हाज्या बापायची खोशी जावन आसा तुका म्हाज्या राज दिवपाक. ह्या उतरांचेर भाव भयणानो आमी नियाळ करुया आनी नेक्स्ट टायम येता तेन्ना भाव भयणानो देवाचें उतर तुमकां कशें लागू करपाचो एक तुमकां हांवें एग्जाम्पल दिला. हो एक एग्जाम्पल तुमी घ्या आनी हो एक एग्जाम्पल भाव भयणानो तुमी म्हणा आनी तुमकां ह्या 15 दिसांक तुमकां ह्या 8 दिसांक तुमकां देव दाखयतलो. सेकेंड भाव भयणानो, कोणूय लोनान आहा, कोणेनूय लोन काडल्या नाल्यार एक देवाचें उतर दितलो. सगळे तुमचे ह्या वर्सा लोन कॅन्सल. ह्या वर्सा तुमचें लोन 101% क्लियर जावपाकूच जाय. कितके लाख आसो तूं चिंताय तितके लाख म्हणून. तुजे 25 आसा जावं 50 लाख आसो, देवाचें उतर उलोवपाचें त्या लोनाचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव डेट फ्री. 25 लाखाची हांवें लास्ट टायम हांव नको हांगा सांगलें नाल्यार 25 लाख एकलो लोनान आशिल्लो आनी तेज्याच पार्टनरान बुडयलो. देवाचें उतर दिलें आनी ताका सांगलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हजें लोन कॅन्सल. आनी ताका मागणें दिलें, जेजू जे कोणान म्हाका हितून घातला तूं तेशेन उलयताय आनी तो लोन क्लियर करता. 15 दिसांनी भाव भयणानो तेजें कंप्लीट 25 लाखाचो लोन क्लियर जालें. 25 लाखाचें. आमी चिंतात भाव भयणानो 25 लाख देवाक काय? देवाक तेजे नाक्षेन अशें खरपिल्यार 25 लाख. तूं चिंती नाका देव कशें घडोवन हाडटलो. कितकोय लोन आसो, 50 आसो, 1 लाख आसो, 1 करोड आसो, त्या लोनाशीन उलोवपाचें डेट फ्री जेजू क्रिस्ताचें नांव. बाकीचें कितें करपाक जाय देव करता. आपणाचें उतर तो सांबाळटा. तेणेन म्हटलां आपूण गरीब जालो तूं गिरेस्त जावपा. हांव मानता जेजू तूं म्हाका गिरेस्त जावपाचो प्लॅन आहा, तुजी गिरेस्त काय उलयता कंप्लीट लोन फ्री. घडटलें भाव भयण. आमी चिंतपाक जायना देव कसो करतलो. देव करतलो म्हणून भासावणी नाजाल्यार फोटींग देंवता. तेणेन भासावणी फोटींग दिली आमकां, पूण आमकां खबर आहा देवाची एकूय फोटींग भासावणी ना. देवाची भासावणी तेजो करार आनी आपणाचो करार धरतलो
आनी डेफ फ्री करतलो ही गॅरंटी आहा. सिस्टमूय तो कसो करपाक जाय, कितें करपाक जाय पवित्र आत्मा शिकयता, पूण घडोवन येतलें हे गॅरंटीचे उतर बाबा. म्हणटकूच एंड करुया. तुमच्या कोणाचो प्रेयर रिक्वेस्ट बा कितें आहा ना मागीर पर्सनली करुया. एक एग्रीमेंट प्रेयर सगळें जे आमी शिकल्या तें दुसऱ्याक वाडपाक आनी चोडपाक. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता पवित्र देवाचें उतर आमी दिलां आनी ह्या वेळार तेणेन तेंच्या काळजान घेतला म्हणून तुका आर्गानी मेळटा. आनी जी ते शिकल्यात ती दुसऱ्यांकूय सांगतात आनी आनीक लोकांक घेवन येतात की आनीक लोक वाडोंक आनी चोडोंक. हे देवाचें उतर साशणीक उतर. हे देवा उतर तुजे स्वर्गार आसा आनी तुवें आमकां पदवी दिल्या. हे उतर ह्या संवसारान लागू करपाक. तुज्या तुवें आमच्या तोंडान पदवी घातल्या आनी जितके टायम आमी हे देवाचें उतर उलयतले जेजू तूं तें घडोवन हाडटलें म्हणून तुवें आमकां घोटाय दिल्या. तुज्या उतरान तुवें आमकां शिकयलां की तूं तें घडोवन हाडटलें. आनी आयज जेजू हे उतर जे आमी सोजमल्या ते ह्या तुज्या उतराक आमी व्हरतो जागो दितले. तुज्या उतरा प्रमाणे आमी जियेतले. तुज्या उतराक आमी फुडें करतले आनी आमी खालती जातले. आनी आमकां खबर आहा देवा जेन्ना तुज्या मुखार आमी खालती जाता तेन्ना तूं आमकां उबारता. आनी सगल्या भाव भयणांक कसलेय तेंचे प्रॉब्लम आसो ह्या वेळार तुवें तेंकां सुटका दिल्या. कित्याक तूं सुटकेचो देव म्हणून तुका आर्गानी महिमा दिता. तेंचेर जेजू हांव तुज्या भावार्थाचें उलयतां. ओत्मीक पेकोवणी, कुडीची पेकोवणी आनी पयशांची पेकोवणी तुवें ऑलरेडी दिल्याय म्हणून तुका हांव आर्गानी महिमा दिता. कसले तेंचे लोन फ्री, तेंचे कसले तेंचे लोन आसा ह्या वेळार जेजू तुज्या भावार्थाचें उतर उलयता तेंकां तुवें कंप्लीट लोन फ्री केलें म्हणून जेजू हांव तुका आर्गानी महिमा दिता. कित्याक तुजें उतर म्हणटा तूं गरीब जालोय आमी गिरेस्त जावपाक हें उतर आमी आपणायता. तूं म्हणटाय जेजू आपूण देयला जिवीत आनी सुबाम जिवीत दिवपाक तेंकां तूं सुबाम जिवीत दिताय म्हणून जेजू तुका आर्गानी महिमा दिता. तूं जेजू तुज्या उतरान म्हणटाय की हांव तुज्यो सगल्यो गरजो हांव तुका दितलो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. सर्गीच्या बापा सगल्यो गरजो, सगळे तेंचे वॉन्ट्स, सगळे तेंचे डिझायर तुवें ऑलरेडी तेंकां फावो केलाय म्हणून ह्या भावार्थाच्या उतर हांव उलयतां. आनी जेजू फुडल्या विकान जायत्यो टेस्टिमनी ती घेवन येतात म्हणून जेजू तुका ऑलरेडी हांव आर्गानी महिमा दिता. हे हांव मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. 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 थँक यू.